सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवस उपकारान तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बरी भेटून तुका वंदिता दिन कोणी आस्तू का हर्षिता दया माया तुझी नियाळता पक्की चिडी बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसा वाशेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवस उपकारान तुझ्या गीता गावून प्रणव अर्पिता बरी भेटून तुका वंदिता. मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो सांजुदाच्या आपूण तळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. मंगळाराचो दीस नव्यानाचो दीस तुमची इरादे घेवन ह्या आपूण तळा तुमी आयल्यात. तुमचे सर्व इरादे सांजुदा मुखांतर स्वामी जेजू स्वीकार करून दी तुमकां आपल्या बेसवांनी बरोवन देवण विशेष करून आमी तुमचे बसवत मागता. हे संदर्भार अर्गांते सव बसवत मीस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन सदवकादार एस्टन जॉन्सिल मोंतेरो हाच्या दुसऱ्या वर्साच्या जल्म संदर्भी देवाक करगसन भेटयता लिओ मोंतेरो आनी कुटुंब कुलशेकर. लुसी फेर्नांडीसाक बरी भलायकी मेळ्ळेल्याक अर्गां मिस्तिता एलिझाबेथ एनेट फेर्नांडीस कुलशेकर. अर्गां मिस्तिता विल्मा डी अल्मेडा दुबई. एरिका मोरसाच्या बऱ्या भलायके बसोत मिस्तिता जॅनेट मोरस मुंबई. देवदीन फेड्रिक फेर्नांडीस हाच्या 7 वर्साचो मरणाचो उडास कडून मिस्तिता विना मरिया फेर्नांडीस दुबई. देवदीन पास्कल डिमेल्लो हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उडास कडून मिस्तिता अनिल डिमेल्लो आनी कुटुंब मुंबई. अर्गां मिस्तिता जेन्सिया शविना कोरेया हाच्या जल्मदीस संदर्भी अर्गां मिस्तितात ताचो आजी आनी आजी स्टॅनी आनी लिना मचादो. फिलोमेना डिसोजाच्या जल्मदीस संदर्भी देवाक अर्गासन भेटयता ताची धूव प्रिया डिसोजा मुंबई. तिच्या बऱ्या भलायकेच्या इरेद्या बसोत जे कोणा मागतान बसयलांचो उडा सोडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मोगाचेनो आज नवेनाचो दीस तशेंच आज 3 दिसांची रेतीर आमी हांगासर सुरू करता. ह्या रेतीरेचें उद्घाटन आमी हांगासर दिवो पेटोवचे मुखांतर हांगासर करतले. हांगाचे रेतीर दिवचे प्रधान याजक हांगासर मानादी बाप रिचर्ड क्वॉर्टर्स हांगासर आसात. दिवो पेटोवन ही रेतीरेचें उद्घाटन ते करतले. हे संदर्भार आमी विशेष करून तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर प्रत्येक रेतीर दिवच्या याजका खातीर तशेंच समसमिस्तां खातीर मागया. देखून आतां आमी भक्तीन हांगासर दिवो पेटयतना उजवाडाचें गीत आमी गावचें. सता वाट
सोमिया उजवाडतो जो देखलो सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कादाव तोकुलो सोमिया उजवाडतो जो देखलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसो मोगाळ भाव भयणीनो आज परत या देव टेंपलाक आमी हांगासर आयल्या या पूर्ण शेताक हांगासर आमकां फाटल्या वर्सांनी आमी जायते मागलें आसा या पूर्ण शेतान पूर्ण थळार येवन पात्रोन संता मरीपात भाग्यवंत जुता देवा मरीपात मागलो उपकार आमकां जायत्यांक लाभला त्याच बाबार्थान आमी हांगासर आयल्या आनी तेंच सांव पावलो आयच्या पयल्या वचपांत रोमाघरांक बरोवन सांगता आमकां पयल्लें जाय बाबार्थ ना जाल्यार आमचें जिवीत व्यर्थच तें जाता सबार पोटी आमी त्या देवाचेर बाबार्थ आमकां बरोवसो आमी दंडळ्ळा बाबार्थ दंडळ्ळा आमी मागल्लें आमी आशेल्लें आमकां मेळनातल्या वेळार आमी दुबावल्या बॉम्ब्या पजा माट मंत्रां कर त्या देवाक विरोध आमी गेल्या त्या देवाक मनी आमी अवमान केला देखून या पूर्ण शेताक परत आमी हांगासर आयल्या वसना देवा लागचें बक्षण आमी मागया त्या एका निजा देवाक आमी पातयेवं ताचेरच बाबार्थ दवरून आमी जियोंक तसो सुरेस्पर देव आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागता आसतना प्रत्येक जावन हांगासर जमलेल्या सर्वां खातीर आनी आज ही रेतीर आमी आराम करता आसतना ह्या रेतीरे वरवीं आमकां बरेंपण लाभूं दी आमकां बरी भलायकी समाधान आमकां मेळोवन दी जें कितें आमी मागता बाबार्थान तें आमकां सक्कडी तसो देव आमकां फोव करून दी म्हणून आमी मागया आनी आमचो बाबार्थ घट जावंक देवा लागीं प्रत्येक जावन विशेश तरेन आमी मागया सबार बोटी आमी सुकोवन पडल्या देवा लागचें बक्षण आमी मागया आनी ह्या पवित्र रितीन फोव ते बरी वांटो घेवंक आमच्या अंतस्करणाची जडती एक घडी बरो मावून रावून आमी करया देवा मुखार आमी सकड पातकी म्हणलें वळखून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार सांगता मना चिंतून तोंडान सरोन वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भुरग्यांक सदां संफार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनातीक रातून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पथकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट प्रार्थया देवा आमच्या मगाळा बापा धर्मदूत सांदूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भवार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना सांव पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भाव भयणीनो हांव सुवातेक लजेना
कित्याक सतमल्लेल्या प्रती एकल्याक पयलें जुदेवांक तशेंच एरांकी तारण दितली देवाची सकती. कित्याक सुरूतावन अखेर पर्यंत बाबार्थ मारिपात देवाची नीत मनशाक कशी लागता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस बाबार्थ मारिपात जिवंक पावतलो, पूण आपल्या कोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवरतल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर कोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींतावन देवून आयिल्लो आतां दिसून येता. कित्याक देवा विशयेंत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संवसार रचलेल्या लागायत देवाचे अदृश्य गूण म्हणजे ताची सशनीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यान दिश्टी पडटात. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यारय तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सर तांचें चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दाड्ड्यो मोती अंतकारान भरल्यो. आपुणूच बुंदवंत म्हूण लेखतले ते निजाकी पिशे जावंक पावले. तांणी आमार देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या सुकण्यांच्या मळजातीच्या आनी जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या पंदवण्या अधीन देवान तांकां जोड सोडलें ना. तशें एकामेका मान वगडावंक कारण जाता तसल्यो करण्यो ते आदारूंक पावले. देवा विशयंतले सस्त तांणी पोटमून काडलें. रचणारा बदलाक तांणी रचनेक आराधन करून तिची सेवा केली. ताका स्तुती फावो सदां काळ. आमेन. देवाचें उतार हें देवाची ओळख. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. ओळखताच्या हातांचो वावर परगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही संगत सांगत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयता आसा. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. शब्द ना उतार ना ताच्या थाळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वीचेर शेकान शेक आसता. तांचो संदेश संवसाराच्या पोंताक पावता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. हालेलुया 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 हालेलुया. उतर तुझे सोनिया दिवो मोजा मेढा. प्रकाश मागो दे मुझा दिसपडत्या जीवाना. हालेलुया 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 हालेलुया
पर तुमचे सोवे आसो साम लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्थ महिमा तुका येसुया. जेजू उलोवन जाताच एक परिजेवान ताका आपणाक जेवणाक आपयलो. तो भितर सावन जेवणा बसलो. पूण जेवणा आदीं आपले हात पांय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलेलो पळय न्हू तो परिजेव विजमेज जालो. देखून सोमी ताका सांगी लागलो, पळया तुमी परिजेव तुमच्या कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमच्या अंतस्कान लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. बोध नातलें न्हू, भायली खूस केल्यानच भितरली खुशी केल्या न्ही. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तवळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें. जेजूचे शुभ वर्तमान हे वाकणे तुका क्रिस्ता. समजुदाच्या वर्त्या देवाचपणांत जेजू सोरतो मोग करूंक हांगा आयलेल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो, एकलो मानेस्त बरें काम तो करतालो. बरें कामांत व्हडल्या ऑफिसराचो पोस्ट ताका आसलो आनी ताणें रिटायर्ड जावचो वेळ आयिल्ल्या तेन्ना ताचे संगती सगळे दूख पावले. कित्याक की म्हळ्यार हो मोगासो जावन आसलो, हर एक लागीं बऱ्या तरान पळयतालो. उंचली पदवी ताका आसली जाल्यारय अधिकाराचो माता ताचे थंय नातुरलो. आनी ताच्या रिटायरमेंटा दीस ताका एक बरें तरान सोण दिवचें ह्या बिळकोडगे ह्या सेंड ऑफ म्हणल्यार एक कार्यक्रम ताणें दवरलें. आनी अशें आसता सगळे जाण त्या कार्यक्रमाक आयिल्ले आनी ह्या वेळार थोडे ताचे लागीं वचून कुशाली उलयताले. आनी अकरेक सगळे जाण ताचे लागीं गेले आनी म्हणा लागले, तुवें आमकां बरें करून पळयलां, आपुरबाय तरान आमकां सांबाळलां, एक दीस आमची मनां तुवें दुखोवनाय, एक दीस सयत आमकां रागांत उलोवना, एक दीस सयत तुजो अधिकार आमच्या वयर तुवें दाबावांत घालूनाय. त्या देखून हें तुका कशें साध्य जालें आनी आज आमकां इतली खुशी भोगता. तुवें हें आमकां बऱ्या तरान पळयलें म्हूण दूख भोगता तुका. आनी मुखार आमचे सांगाता तूं आसचो नाय, तुजो अधिकार बऱ्या तरान येदोळ आमचे सांगाता प्रगट केल्लोय तो आनी मुखार आमकां मेळचो ना म्हूण. आनी ह्या वेळार तो मानेस्त ऑफिसर म्हणा लागलो, हांवें तुमकां बऱ्या तरान पळोवंक एक कारण आसा. हें कारण इतलेंच कितें म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना म्हजो डॅडी एका दफ्तरांत क्लर्क जावन आसलो आनी तो हर एका दिसा थंय वेतालो कामाक, संजेर घरा येतालो, म्हजे सांगाता बरें करून खेळटालो, म्हाका पटलून धरतालो आनी हांव चिंततालो म्हज्या डॅडी सारको दुसरो कोणूच ना, म्हजो डॅडी बारी बरो. आनी ताचे सांगात अशें आसतना थोडे फावटी हांव इस्काल सुटोन जाल्लेंत ताचें दफ्तर थंय लागींच आसलें देखून त्या ताच्या ऑफिसाक वेतालो आनी थंय ताचो ऑफिसर आसलो ताका मेळटालो आनी उपरांत म्हज्या डॅडी सांगात थोडो वेळ करसून मागीर हांव घरा वेतालो. एक दीस हांव म्हज्या डॅडीक मेळोंक म्हणून त्या दफ्तराक वेता आसतना म्हजो डॅडी म्हाका थंय दिसलो ना आनी हांव इसें तिसें पळोवंक सुरू जालो. डॅडी ना, सगळे वेरांडा हांव सोदून गेलो आनी अशें वता आसतना म्हजे डॅडीचें पॅन्ट म्हाका दिसलें. तो उबो आसलो, तो एक बायल्या सुवातेक पळयतालो आनी त्या सुवातेक पळोवन आसतना हांव हळटार फाटल्यान गेलो, फाटल्यान ताच्या रावलो आनी ताका कळीत जावन नजो म्हूण चिंतून हांव ताचें मुखामळ पळोवच्या खातीर म्हजे दोळे ताच्या दोळ्यांक मेळोवच्या खातीर अशें पळयत आसतना म्हज्या डॅडीच्या दोळ्यांत हांव दुकां देंवतालीं. आनी हे पयले फावटी म्हज्या डॅडीन रडचें हांवें पळोवचें. हे तळवरेक हांवें म्हजो डॅडी एक फावटी रडिल्लें पळयल्लो ना. म्हजो डॅडी सदांच आस्कुरो, म्हजो डॅडी समाधानी, म्हजो डॅडी मोळायचो मोगाचो. आज तो रडटा म्हणटा आसतना म्हाका तें तडवंक जालें ना. हांव डॅडी मुखार गेलो, डॅडीक धरलें आनी सांगलें, डॅडी कित्याक तूं रडटाय? कोणें तुका दुखयलें? कोणें तुका गाळी दिलें? कोणें तुका कितें सांगलें? म्हजो डॅडी कितेंच सांगूंक तयार नासलो. ताच्या दोळ्यांत हांव आनीक चड दुकां देंवल्या पळयलीं आनी ह्या घडये म्हाका कळ्ळें हाच्या
अधिकारीन हाका कितें म्हणून सांगलां जायचंय त्या देखून म्हजो डॅडी रडटा येदोळ म्हजो डॅडी इतलो मोगाचो जावन आसलो इतलो बलिश्ट जावन आसलो बळवंत जावन आसलो म्हूण हांवें चिंतलें आज म्हजो डॅडी रडोंक कारण कितें ह्या वेळा म्हाका म्हजो राग चडोवंक जावना हांव धांवलो भितर ऑफिसराच्या दफ्तराक वचून हांवें मेजाक पडोवन हांवें सांगलें तुवें म्हज्या डॅडीक कित्याक दुखयलें तुवें म्हज्या डॅडीक कितें सांगलें म्हजो डॅडी आज रडटा म्हजो डॅडी येदोळ केदारच रडोंक ना आज कित्याक तो रडटा तुवें ताका कितें सांगलें म्हूण म्हाका इतलो राग येयलो आनी ताका जायतो उलयलो तो कोण अधिकारी म्हूण म्हाका कांय कळना जातलें हांव ल्हानसो आसलो जाल्यार हांवें ताका सारकें सांगलें आनी ह्या वेळार म्हजो डॅडी धांवून आयलो फाटल्यान आनी म्हाका पटलोवन धरून पाटी आपोवन व्हरून गेलो आनी उपरांत म्हज्या डॅडीचे दोळे हांवें पुसले ताची दूख हांवें पुसली आनी त्या दीस हांवें एक दृढ निश्चय केलो एक दोळा हांव एक ऑफिसर जायन जाल्यार एक व्हडलो अधिकारी जायन जाल्यार हांव कोणाची मनां दुखोवचो ना कोणाकी हांव गाळी दिवचो ना कोणाकी हांव अधिकाराच्या मदांत तांकां ल्हानपणी देखचो ना सगळ्यांकी मोगान देखतलो सगळ्यांच्या काळजान तो मोग हांव आसा करतलो मातने आसता म्हजो अधिकार हेरांच्या सेवेंत आनी हेरांच्या बरेपणांत हांव करसितलो म्हणून त्या दीस केल्लो निश्चय आज हांव रिटायर जाताना तुमकां सांगता त्या निश्चयवांत हांव इतलो बऱ्या तरान देवा सांगता आसलो देवान म्हाका आदार दिलो हर एका दिसा म्हणल्यार बरी हर एका वर्सा म्हणल्यार बरी हांव चड आनी चड मापान म्हज्या हाताखाल आसलेल्या सगळ्या नौकरांक मोगान पळोवंक म्हाका त्याच देवान आनी त्या दीस हांवें केल्ले एक बसवणी आनी मुखार हांव व्हड जाता आसतना अधिकारी जावन कोणाकी हांव दुखोवचो ना मोगेच्या भाव भयणीनो जायते फुडें आमी पळयता आमच्या जिवनांत आमी हेरांक कितें जाता म्हूण पळयना ताच्या बदलाक आमचे स्वार्थ मात पळयता हे जावन आसले गूण परिजेवांचे हे परिजेव जेजू केदांच मानून घेनातले आनी ते केदाळ पळयल्यार जेजू थंय कितें नातल्या कितें म्हणे अपराध मांडटले जेजू थंय कितें नातल्या कितें म्हणे चूक सोदून काडटले आनी अशें आसतना एकलो परिजेव आज आमी लोकांच्या वांजेलान पळयता जेजू विशयान जायते बरें जाणें चिंतलें जाय कित्याक हर एक कडेन आमी पळयता परिजेव जेजू विशयान तो वायट उलयता शिवाय बरें उलयनात पूण हो एक परिजेव जेजू विशयान ताका आसल्या मोगा देखून ताका आपल्या घरा आव्हान दिता ताका आपल्या घरा जेवणाक आपयता हो परिजेव जेजूच्या मोगान भरता आसतना ताका कळीत जालें जें कितें जेजू करता तें सगळें बरें करता जें कितें जेजू आपणाचे दाया हेरा वयर दाखयता जें कितें जेजू करता हेरांक बरें करता गूण करता तांचे पिडे शिडेंतले ताका राखता मात्र न्हय आपल्या दायाळ्याच्या दिश्टींत तो तांची खाकूत तांचेर खाकूत दाखयता अशें आसता हो परिजेव ताका जेवणाक आपयता ताच्या बऱ्या मनांत तो जेजू थंय कितेंच अपराध सोदून काडिना हेरा परिजेवांनी अपराध सोदून काडटना सयत ताका कळीत आसलें हें जेजू वयल्या मसरान ताणें केल्लें म्हूण आनी अशें आसता हो ताका घरा आपयता आसतना तो जेजू ताच्या घरा वेता हेरा परिजेवांनी आपयल्यार जेजू ना म्हणना जाल्यार हांगा जेजू ताच्या घरा वचून जेवणार बसता आसतना हो परिजेव कितें करता जेजू हात धुयनातले पळोवन आपले दिसता उरले से आयिल्ले सयत ते उलोवंक सुरू करता आसतना जेजू तांकां जाय जाल्यार बरी शिकवण दिता कितें ती शिकवण आमच्या काळजान कितें आसा तें मात्र भायर येता आसतना तें बरें आसल्यार बरें आसतलें वायट आसल्यार वायट जातलें त्या देखून जेजू जायते फावटी आमकां सांगता जें कितें तुमच्या पोटा भितर ह्या जिवा भितर वता तें तुमकां कितेंच हरकत करूंक शकना तें कितेंच वायट करूंक शकना तुमच्या काळजा जावन कितें भायर येता तें तुमकां वायट करूंक शकता त्या देखून जेजू व्हरता तरान तांकां जाय जाल्यार शिकवण हेच जेवणाचेर दिता ती शिकवण कितें जायते फावटी आमी आयकताराच्या वांजेलांत आयकल्लें जावन आसा ग्रेस्त तरणाटो म्हणा लागलो हांवें संपूर्ण जायचे तर कितें करीत जाय हांवें सगळे उपदेश पाळल्यात नियमां पाळल्यात हांव जायती बरी जिणी जियेता ह्या वेळार जेजू म्हणा लागलो तें सगळें तुवें केलाय पूण तुज्या भावा भयणीक जाय जाल्लें बरें पूण तुवें आशा लायगी
तेच उतरां आयच्या आवाजान तो सांगता, हेरांक बरें करता आसतना आमी आमचें बरेंपणो परगडता मात्र न्ही, देवाचेंच बरेंपणो आमी हेरां थंय दाखयता. त्या देखून हो क्रिस्त तरणाटो हेरांचें बरेंपण पळोवंक विसरलो. फकत तो उपादेश पाळटालो, नियमां पाळटालो, कशें आसा रुली रेखलो तो पाळटालो, पूण हेरांच्या गरजांक, हेरांच्या कश्टांक, हेरांच्या त्या पिडेंत तो केन्नाच मिसळणी जाल्लो ना. त्या देखून जेजू ताका म्हणटा, वच आनी आसलें तुजें वीख आनी म्हजो पाटलाव कर. त्या तरणाट्या बारीक कश्ट जाले. आज परिजावाक जरी तो सांगता, दान धर्म तुमी करात, फकत तुमचे बायले आडंबरा बायली नितळाय पळयल्या पावना, भितरली नितळाय आसा जाय. जायते फुडें आमी चिंता म्हाका न्हू, आमी हेरां मुखार जायते बऱ्या तरान आसा जाय, पूण भितर आमचें कितें कोशेद आसा तें मेळ्ळें जाल्यार तर खंडीत जावन आमी हेरां मुखार बरें आसून कांयच फायदो ना. ताच्या बदलाक आमचें कोशेद नितळ आसा जाय. आमी हेरां कडेन उलयता आसतना बऱ्या नितळ निर्मळपणा उलोवचें मात्र न्ही, तांचें आनी कितें आसा म्हूण आमी चिंतचें न्ही. हेरांक दोळे दिवन हेरांच्या वर्ता जिवनाक देवाक आर्गां दिवंक जाय. जायते जाणांनी म्हणचें आसा, फादर म्हाका थोड्यांक हेरांक पळयता आसतना म्हाका कित्याक एक तरेची ओडणी येता, वायट ओडणी येता. कित्याक वायट ओडणी आमचे थंय येता? कित्याक म्हळ्यार देवाची रचना म्हूण आमी पळोवन घेना. आमी चिंता हांवें कशें असो फायदो उठोवचो, हांवें कशें हाका उपयोग घेवचें, हांवें कशें ह्या मनशाक यूज करचें म्हूण आमी पळयता. शिवाय त्या मनशाचें बरेंपण आमी पळोवंक शकना, त्या मनशाक बरें जायचें म्हूण आमी चिंतिना, मात न्ही त्या मनशा खातीर देवाक आर्गां आमी दिना. आमच्या दोळ्यांत आमी हेरांक पळयता आसतना आमी ताचो फायदो उठोवंक ह्या उपयोग करून पळोवचें न्ही. आमी देवाक आर्गां जाय. इतल्या पुरबायच्या चल्याक, इतल्या पुरबायच्या चलयेक तुवें रचलाय, तुजी रचना सोम्या तुका हांव आर्गां दिता ह्या खातीर. आनी अशें आसा तर आमी खंडीत जावन देवाच्या रचने सांगता एक जावन संतोश पावोवंक शकता. आनी अशें संतोश पावोवंक शकता आसतना कितें जाता, आमची काळजां मनां नितळ निर्मळ उरतात. आमकां कितें जाय, जायते फुडें आमी मिसां वेता, आराधना वेता, रेतेरीक वेता, नवेराक वेता, हर एकाक वेता, पूण आमची जिणी आमी बदलून गेना. घरा वेता आनी जायत्यो गजाली करता, हेरां विशयान नाका जाल्लें उलयता, हेरां विशयान नाका जाल्लें सांगता. आमकां ते हक्क ना म्हाकाच्या भावान आनी भयणीनो. एखाद्या वेळा आमी जेजू सांगता आसा, जेजू आमकां सांगता नितळ निर्मळ जा. जें कितें तुज्या काळजांत आसचें तूं भायर हाड, जें कितें तुज्या काळजांत आसा तें भोगना, जें कितें तुज्या काळजांत आसा तो मोग घेवं दी. ताच्या बदलाक हांवें असो कसो फायदो उठोवचो, ताच्या विशयाचो द्वेश, ताच्या विशयाचो राग, हगे मोसर हो आमकां भायर हाडूंक जेजून आपावना. हें आमकां काळजांत दवरूंक जाय, जेजून सांगोना. त्या देखून तो म्हणटा, हेरांक बऱ्या तरान पळय, दान धन कर, तांचे वयर मोळाय दाखय, तांचे वयर मोग दाखय, तांचे वयर काकूट दाखय, तांची दाय तूं कर. आनी अशें आसता खंडीत जावन जेजून म्हणलींच तीं उतरां आमी भितर नितळ आसल्यार मात्र भायर नितळ जावंक जाता. भायले नितळाय आमी सांबाळन भितर आमचे कोशेद बरें नातलें तर आमचें अंतस्करण कांतयता. थोडे फुडें आमचें अंतस्करण कांतयता आसतना आमी ताका सायलन्स करता. आमी म्हणटा शांत रावताय, उलयनाका. आनी अशें आसता आमी वायटांत एक जाता. मगाच्या भाव भयणीनो, आमी हेरांक अन्याय केलो जाल्यार, आमी हेरांचें नांव पिड्यार केलें जाल्यार, हेरां विशयान नाका जाल्ली गजाली केलो जाल्यार, हेरां विशयान नाका जाल्लो अपप्रचार आमी केलो जाल्यार ताच परिणाम आमच्या वयर पडटलोच. आमी चिंतूंक पुरो कोणाकी कळीत जायना, पूण देवाक सगळें कळीत आसा. त्या देखून जेजू आमचे भितरलें काळीज, आमचें अंतस्करण, आमचे भायले जिवन सगळें जाणा. त्या जेजूच्या जिवना बरें आमी करया. कशें तो ऑफिसर म्हणा लागलो, हांणी मुखार हांव कोणाकी दुखोवचो ना, हांवें एक बसवणी करतालो, हांवें निश्चय करतालो, हेरांच्या जिवनांत हांव संतोश हाडूंक पेसाडटा. तो संतोश जेजू आमच्या जिवनांत हाडूंक आयिल्लो. ते जिवीत बरोवन ओमतोच्या मापान दिवंक आमकां आयिल्लो. तेंच जिवीत सदांच जियोंक आमी आयतीं जावया. आमचे आत्मीक कार्यां, आमचे ह्या आत्मीक कार्यांनी मेतेरपण सदांच आमकां जाय जाल्यार बरेंपण दिवंक शकून दी. आमच्या जिवनांत आसलें उणेपण तो समी जेजू क्रिस्त भरतीकन दिवं दी. आनी त्या बरेपणांत आमी सदांच जियोंक पावोवन दी. आमेन.
निर्मोल मोनी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागे मारून घे ओपून घे बिलकुल आमची काणी स्वीकार कर मोगण बापा आमकां सर्वे दाव तुका उंड्या वयना सवे घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पुतित्रा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा भगवंत धर्मतानी सांदुदान आपणाक आपणायलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत भरायलें. तीच सोडवण आमच्या काळजाच्या मनशां कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणाच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर देव तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा देव उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा देहीन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तैन आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेंची शिकवण सगळ्या मनशां प्रगट करच्या. तुवें ती धर्मताच्या बुनयादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वास आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या सळबद्दर बळा सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान तू सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ते बेगाल्या बाबा क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या निंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरोन सुवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वचूंक तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोडू तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांच्या मोक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत ते वरावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावार्थ सुगुट परगटुया. सोम्याचे आमी समर्पता तुझे फुलार जीवन आमी
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी चडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडन रगत सुकतल्या आम समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदूर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट करे. तांकां तुजी स्थगतीन तरलेले समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आमच्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती बागे वचूचे बागे वंत धर्मदुता बागे वचूतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मना धरून ताणें केलेले प्रार्थन भक्तीपणान आमी सांगता म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळील पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान आत्रेकतेलाक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. इत्यार स्वर्गी पुत्वेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोग सगोत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सभागी. सुम्या तुझे म्हाका पावना पुंच्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या
राखून रावता दीस मोडते मेळो मोगाक म्हज्या Jesu karis moje kursa tuja makaso itle save makche anela tuja rakta Jesu karis moje तुझ्या माका सोड इतले सवे काळीज मुझे स्वादी इन्याक तुझ्या राखून रावता दीस मोडते मेळो मोगाक म्हज्या आशेता काळीस म्हजे स्वादी केण्याक तुज्या राखून रावता दीस मोडते मेळो मोगाक म्हज्या प्रार्थोया भोवमगळा बापा भाग्यवंत सुता देवाच्या जैतेवंत मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मगांत आनी समेत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवें बसया मगळ भावनो भयणीनो व्हडा संख्येन ह्या पुंतळाक येवन ह्या नव्यानाच्या मिसांत वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पठयतां रेतीरेचो पयलो दीस आतां हांगासर नव्यान जाता नव्यान जाल्या उपरांत सक्रामेंत आमी आराधन करतले आनी सक्रामेंताच्या आराधना वेळारच रेतीरेचो भाग मुंदरसून वेतलो 12 वरां पर्यंत 12 वरांक हांगासर तुमकां उंडे आमी दितल्या उंडो आशिर्वादीत केल्लो उंडो दितल्या उंडो स्विकार करना तुमी घरा वयचें फाल्यां सकाळीं 9 वरार हांगासर प्रेज एंड वर्शीप 9:30 वरार शर्माव उपरांत रितीर मुंदरसून वेता आनी 11 वरार मिसाचें बलिदान आसा फाल्यां 11 वरार देखून व्हडा संख्येन ह्या रितीरेंत वांटेली सावंक तुमकां आपणे दिता ही रितीर तुमचे खातीर दवरल्या आमी जायत्या बंदपासाच्या काळार आसा विविध तरेचे बंदपास आसात भुरगीं घरां आसात थोड्यांक काम ना थोड्यांक मतीक समाधान ना थोड्यांक वस्तू कश्ट आसात हे सगळे कश्ट परिहार जावचे खातीर विशेश करून हे रितीर तुमचे खातीर दवरल्या देखून व्हडा संख्येन हे रितीरेन वांटेली जावंक आत्मीक बरेपण जोड घेवंक तुमकां उलो दिता ह्या हप्त्यांत दसऱ्याची रजा आसा भुरग्यांक आपण हाडा सगळ्यो संवसार जिखून मोगडयल्यार कांय फायदो ना देखून आत्मीक बरेपणी भोव गरजेचें मोबायलार माध्यमा मुखांतर सगळ्यो दीस आमची भुरगीं आसतात शिकप करून हे संदर्भार कांय इल्लोसो वेळ सोम्या खातीर दिलो जाल्यार आनी खंडीत सोमी आशिर्वादांनी भरतलो देखून व्हडा संख्येन हांगासर ह्या रितीन वांटेली सावंक तुमकां आपणे दिता आज फाल्यां आनी परवां ब्रेस्तारा दनपारां 12 वरां पर्यंत हांगासर रितीर आसतली व्हडा संख्येन रितीन वांटेली जावंक तुमकां आपणे दिता शुक्रारा सांजेर 4 वरार हांगासर क्रिसमसो संस्कार आसतलो आमचे दिसीचे गुडी बाप हांगासर येतले मिसाचें बलिदान भेटयतले आनी 30 जाणां भुरग्यांक हांगासर कुमगार क्रिसमसो संस्कार दितले ह्या क्रिसमसच्या भुरग्यांनी सुखनासतना फाल्यां आनी परवां रितीरेंत वांटेली सावंक उलो दिता आवय बापायनी ह्या दिशांत मतीन दवरचें आनी भुरग्यांक सुखनासतना हांगासर ह्या रितीरेंत वांटेली सावंच्याक धाडचें तशेंच येवच्या आयतारा दिसा हांगासर सकाळीं 9 तावन
संजे दनपारां 1 वरां पर्यंत रक्तदान शिबीर आसा, ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा. रग दिया जीव उरया म्हणल्यार दियाकाल हांगासर रक्तदान शिबीर आसा केलां. म्हज्या मगरच्या भावांनो भयणीनो, तुमी जाणांत कोरोनाच्या आकंताच्या काळार जायत्यांक रक्ताची गरज पडलेली आसा, जायत्यांक समस्या जाल्ले आसात. ह्या संदर्भात एकामेका जायत्यांनी कुमक केल्ले आसा. जर तर आमी आमचे रगत हेरां खातीर दिनाव जाल्यार आमी खंडीत स्वार्थी जाता, हेराच्या जिवाक बाधा काडच्या कारणी जाता. देखून आमची भलायकी बरी आसा तर हेरांक रगत दिल्ल्यांत आमची भलायकी पाड जायना, बगर आमची भलायकी आनीक बरी जाता. देखून रगत दिवंक आनी जीव उरोवंक आसा करच्या ह्या शिबिरांत वांटेली जावंक तुमकां आपणे दिता. येवच्या मंगळारा 19 तारीख 19th 19 तारीख येवच्या मंगळारा सकाळी 9 वरार बावटो उबारून आमी हांगासर नोवेनाची सुरवात करतल्या. 9:30 वरार मीस, उपरांत नोवेन, ताच्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन. 9:30 तावन 11 वरां पर्यंत हांगासर मीस सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. व्हडा संख्या ह्या 9 दिसांच्या नोवेनांत वांटेली जावंक तुमकां आपणे दिता. ह्या पुंतळार तुमी तुमचो प्रत्येकी रादो वा ते साव घेवन 9 दिसांचें नोवेन तुमी करतात तर खंडीत असो भरपूर फायदो तुमकां फावो जाता. आनी खंडीत आमी तुमच्या खातीर खंडीत मागता, मागलेले तुमकां खंडीत मेळटा. देखून 9 दिसांचें नोवेन सुखनासतना करूंक ह्या मुखांतर तुमकां आपणे दिता. 24 तारीख 26 तारीख 24th कुंपरीचो आयतार आमी संभ्रमता. त्या दीस मीस सकाळी 8 वरार मीस जाल्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. आनी ह्या तशेंच नोवेन आसा. ह्या कुंपरीच्या आयताराच्या मिसाक तुमकां व्हडा मोगान संतोशान तुमकां आपणे दिता. 27 तारीख 27th बुधवार तो त्या दिसा हांगासर सांजेर 6 वरार बेसपाचें मीस आसा. बेसपाचें मीस भेटयतात भोवमनाथी मॅथ्यूवास आमच्या वारड्याचे विगारवार हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. ताचे उपरांत नोवेन आसा, सक्रामेंताचें आशिर्वाचन आसा. व्हडा संख्यान बेसपाच्या मिसांत ती वांटेली जावंक तुमकां आपणे दिता. तशेंच येवच्या ब्रेस्तारा म्हणजे 28 तारीख 28 28 तारखेर ह्या पुंतळाचें वार्षिक महापर बेसो दीस. त्या दिसा सकाळी 8 वरार सादें मीस आनी उपरांत 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमच्या दिसीचे विगार जनरल भोवमनादीक बाप मॅक्सिम नोरोन्ना. देखून व्हडा संख्यान ह्या फेस्ताच्या मिसान वांटेली जावंक तुमकां आपणे दिता. ह्या फेस्ता बाबतींत तुमकां मिसान दिवंक जाय तर तुमी ऑफिसान दिवची. तशेंच ह्या फेस्ता बाबतींत मुद्दोमो रावंक तुमकां आमी आपणे दिता. मुद्दोमो तुमी ऑफिसान दिवचे. मुद्दोमाचे तास रुपये 300. मिसाचे तास फेस्ता दिसा 500, नोवेनाच्या दिसा 200 तुमी सहकार दिवचो. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, प्रतिरितीन आमी फेस्ता बाबतींत फुलाची पाकळी तुमचे तान आशयता. व्हडा मोगान आनी अभिमानान ह्या पुंतळाच्या फेस्ता संदर्भात फुलाची पाकळी दिवन आमकां सहकार दिवंक तुमकां आमी आपणे दिता. तुमी दिल्लें दान ते कितलें जावं दी आमी संतोशान स्विकार करता. तुमचे खातीर विशेश करून मागता. ते रितीन ह्या पुंतळांत हांव जायते बरेपण तुमकां फावो जाता. तसो उपकारी मन जावन फुलाची पाकळी ह्या फेस्ता संदर्भात तुमी ह्या पुंतळाक दिवन सहकार दिवंक तुमकां आपणे दिता. पिर्जेंती तुमी रावंक तुमकां आमी आपणे दिता. सादी पिर्जेंत 1000, फेस्त पिर्जेंत 5000, तशेंच प्रधान पिर्जेंत रुपये 25,000 दिवन सहकार दिवंक आनी फेस्ताचे पोशक जावंक तुमकां आपणे दिता. व्हडा मोगान व्हडा अभिमानान सांजुदाच्या मनाक हें फेस्त आमी संभ्रमया आनी खंडीत देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालता. आमच्या लागीं स्टॉल आसा. स्टॉला भेट दिवन थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्ल्यो भक्तीक वस्तू आसात. कोंता बिंतिन्यो, इमाज्यो इत्यादी आसात. आमच्या आत्मीक झुजाविरो झुजोवंक आनी जय जुडोवंक त्यो वस्तू उपकारतात. त्यो वस्तू वापरून ताचे आत्मीक बरेपण जोड घेवंक तुमकां आपणे दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन आयुर्वेदीक वखद हांगासर आसा. गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक पिडी, भुरग्यां पिडी संबंदी वखदां आनी तेलां ऑफिसान मेळटात. भोव फायद्याचीं तीं आनी खंडीत भलायकी जोडूंक शकतात. ती वखदां घेवंक आनी ताचो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपणे दिता. मिसां आनी तेसां तुमी ऑफिसान दियात, थंयसर तीं घेतात. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळीं विशेश मागण्याची मांडावळ आमी हांगासर आसा करता. तुमी असो फायदो जोडचो. हप्त्या मदीं तुमी केदाळ येता आसतना फोन करना आयल्यार बरें. फोन करना आयल्यार तुमकां राखोवंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा, ते तुमी पळोवन फोन करून येवंक तुमकां आमी उलो दिता.
मोगाच्या बोगाच्या भावांनो भयणीनो आज हे रितीर आमी सुरू करता हे रितीर दिवंक आयल्यात मारे बाप रिचर्ड क्वार्टर्स काबुजेन मेळाची आज बिजेई फ्रायरींत बिजेई फ्रायरीच्या सेंट एना फ्रायरीच्या रितीर मंदिराचे निर्देशक ते जावन आसात तांकां आमी मोगाचो स्वागत मागता आनी फुडल्या 2 दिसांच्या रितीरेक तांकां सर बरें मागता आमचे सवय आसा भाऊ सैमन पायस बाजाल नवर्दीक फामाद म्युझिशियन आमच्या मंगळूर देसिजेंत ताच्या रक्तांत म्युझीक असो संगीत असो ताचो एक प्रभाव आसा सगळीं जिवीत आनी संगीता खातीर समर्पिलां जायतीं जाणां ताच्या मुखांतर संगीत शिकल्यांत आनी तो आतां 2 इस्कालां संगीताचीं इस्कालां चलोवन आसा आनी जायते इगर्जांनी जायती सेवा दिवन आसा म्हज्या संगताई फाटल्या सुमार 10 वर्सां तावन निरंतर रेतेरेंत म्हाका आदार दिवन आसा सैमन पायस बजाल तुका मोगाचो स्वागत मागता फुडल्या 2 दिसांनी रेतीर करूंक देव तुका कृपा आदार दिवन दी म्हणून विशेश करून मागता मोगाच्या भाव भयणीनो परत तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता रेतीरेन तुमी सगळीं रावा कोणूच वचूं नाकात कित्याक म्हळ्यार फकत 12 वरां पर्यंत चड लांब ना 12 वरां पर्यंत आनी फकत आमची 9 जाताना 11 जातात ते म्हणटाना 1 घंटो मात्र देखून कोणेंच वचनासतना हर एकल्यांनी रेतीरेन रावून हांगासर आशिर्वाचीन केल्लो उंडो आमी तुमकां दिताले बेंजार केल्लो तो उंडो घेवन तुमी घरा वयचें आनी खंडीत फाल्यां परतून तुमी रेतीरेन वांटेली जावया खंडीत तुमकां परत देवाचें आशिर्वाद मागून रेतीरेक सर बरें मागून आतां 9 वांटेली जावंक आयती जावंक आपण दिता पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाव भयणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता मागीर उजूतात देव सरकार राजांचे दुच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासत विनंती करता सांजुतात देव आनी संत भक्त प्रत्येक जन मरी आमची सर्गीची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्था मरिफात आमी सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारण सोड भाव तुका आमचे मागणी हांवें भेटयता तुका आनी धर्म रुजूतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उगडास करता भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणी आमी मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमच्या मागणी आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर ओगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या बाबार्थ उदेशी तूं आतां करोस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवास्वानी पेल्या सुकरो मोग वाडय आतां आमी बगे उजुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारे बादुबारच्यो गरजो आनी यत्रेक तुज्या देवी कुशे प्रमाणे आमी तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पतीने आमी तुजे तें दवरता तुका जावं महिमा मान आनी ओगलाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजू सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बागे उजुतात देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून जर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनुश्य कुळाच्या मोगान भरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच खर्च अडचणी सांपण निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्या सो तूं किरेत शरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी घर जावन तुज्या पुणशता पत्नीन आयलां दयकर आमी बसया मुगल भावना भयणीनो आमी जायतीं ते हांगासर बरोवन घालता वॉट्सॅपान धाडटा तशेंच मेलार धाडटा पोस्टार धाडटा आनी आमी विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती करता आमी तुमचे कडेन निरंतर मागता आनी ह्या संदर्भार जायते मागलेलें फावो जाता त्याच बरोवशान तुमी जायते जाणांनी जायती ते हांगासर गेल्यांत एका जोड्या मदें दैवसाची चिंतना पयस जावंक परत गोवा लागीं जावंक मागोवंक विनंती केल्या 7 जाणां बरें काम फावो जावंक 6 जाणांक बरी विजा परगांवांत फावो जावंक एकल्या घराचे समस्या बऱ्यान सॉल्व जावंक
एकले बिल्डराक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एकले कॅनडा वेची एग्जाम पास जावंक 8 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक एकल्या कुडीची अस्कत काय आसा ती बऱ्यान ती निवारूंक आनी सकत मेळोवंक एकल्याची गुमटेची तकलेची आनी शिराची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक दोगा जाणांचे मायग्रेन गूण जावंक तकली पडापड उणी जावंक दोगा जाणांच्या हातापांयाच्यो गांठी दुखी संपूर्ण रितीन गूण जावंक दोगा जाणांच्या ताळवेची पांयाच्या तळवेची दूख गूण जावंक तेगा जाणां पांय दूख गूण जावंक एकल्याच्या जाग्याचे सगळे काम बेगीनच पंता पवन जागो नांवार जावंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार पाटीन दिवंक दोगा जाणांनी डिप्रेशन तावन सुटका मेळोवंक 20 आनी 30 जाणांक 23 जाणांक बरी भलायकी फोव जावंक 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जावंक 6 जाणांक जागो बऱ्या मोलावी कोण वचोवंक 13 जाणांची थायरॉयड पिडा गूण जावंक 6 जाणांचो बालंतेर बऱ्यान जावंक 13 जाणां शिकोवंक बरी मत आनी जणवाय मेळोवंक 2 जाणां भुरग्यान सुडार उलोवंक आनी मत चुरूक जावंक 2 जाणां कातीची एलर्जी गूण जावंक 13 जाणां एग्जामान पास जावंक एकल्यान नीट एग्जाम बरें येयल्या ताचे रिजल्ट बेगीन येवचेर आसा ते रिजल्टान बरें अंक मेळोवन बरें रँक फावो जावंक आनी आशिल्ली कॉलेज मेळोवंक 2 जाणां बेगीन विजा आताक मेळोवंक एकल्याचें घर सोडून गेल्लो तो मनीस घरा बेगीन पाटी येवंक 13 जाणांची कोर्ट केस बेगीन इत्यार्थ जावंक एकल्याची अस्तमा पिडा ती गूण जावंक 13 जाणांच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळोवंक 6 जाणां भुरग्याचे देणे फोव जावंक 13 जाणां रीण फारीक करून कुरपा मेळोवंक एकल्याची गांठी दूख गूण जावंक 13 जाणांचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक 2 जाणांची किडनीची पिडा गूण जावंक 13 जाणांची काळजाची पिडा गूण जावंक एकल्या बेंगलोरांत एकलो तरणाटो एका वनपासांत सांपडला ताका सुटका मेळोवंक तशेंच 50 आनी 3 जाणांक प्रत्येक ते सवा पासून मागोवंक विनंती केल्या ही सर ते सवा आमी संगात गुंतया दिमी घालया सर्गेंच्या बापाक आमी उलो मारया आमच्या हात उबार धरया आमच्या हात उबार धरया अशें धरया समया लागीं मागे आमी मोगळा जेजू म्हणा मोगळा जेजू तुका आमी अर्गां दिता तूं बोवरतो तूं काकुळदार तूं मोगाळी तूं मायपासी तूं दयाळी आमचे मागणे आयकताय मागल्लें फावो करताय त्या पासत तुका आमी अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन ही मागणी आमी तुका समर्पिता मोगळा जेजू ही मागणी तूं दयेन स्वीकार कर आमच्या मागण्याक कान दी आमच्या बोबेक पाळो दी सोम्या जेजू आम हर एकल्यांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बर इते सवा स्वीकार कर तूं जाणाय सोम्या तूं सर्व जाणाय आमकां कितें जाय तें जाणाय सोम्या जेजू आमकां जायतें सगळें फावो कर सोम्या तुज्या बेसांवांनी बर सोम्या ही मागणी स्वीकार कर आमकां आशिर्वादीत कर तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तुका जावं स्तुती हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 उलो मारा सोम्या उलो मारा बाबरता उलो मारा बिडेस्तानी उलो मारलेले बरी पातक्यानी उलो मारलेले बरी गुड्यानी उलो मारलेले बरी उलो मारा सोम्या बाबरता उलो मारा सोम्या जेजू या सगळ्या भक्तिकाची मागणी तुका आमी समर्पण दिता वडा बाबरता तुका उलो मारून आसा ताची मागणी देन ऐकून घे माध्यम मुखांतर तुझ्या लागीं उन्नती करूं आसच्या सगळे बाबरतांक आशीर्वादित कर सोम्या विशेष करून मागलेले सगळे फावो कर म्हणून मागता तुझे उदंड दयेन आमचे काकुळ दाखय मागलेले सगळे फावो कर सोम्या तुका समय मा तुका जवाराधन रोगलाप हालेलुया 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 नव्यानाची मागणी मुंदरशिया म्हज्या मोतीर काळो काडन म्हजो बाबार्थ नडो बेसडचा तुझ्या बसलेली पद्वेन पयस जावंडाय येवत्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडाय हांव तुका उलो मारता आशा सडलेले भरोसो दिवचे करी तेणे तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कंटे गोटे म्हज्या काळजाची कोटसन हांव तुका भेटयता तुज्या मोबाळ माई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आतां सुदारसन वर
आणि वडापतीने तुझ्याकडे मग लोपकार तू मका जोड दी अशा आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे होतं नाव तुझ्या मजदीन अधिक अधिक परगटलेले साव आमेन. बघे उजूतात देवा उले कष्ट अडचणी निराशेत असलेल्या जेजू मुखार बळादी शरोती जाऊन असच्या बघे उजूतात देवा आम्हापासून जिसूला विनंती आमच्या कर. बाप सेबा बिस्प साहेब आणि फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आणि मजदीन सांभाळचे गतिरी आम्हापासून जिसूला विनंती कर. संसार सुस्वार जाऊन असता जेजूची स्वार्थ सुमेस म्हणून शांपा वंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यान दडचे गतिरी आम्हापासून जिसूला विनंती जेजू कर. बऱ्या गोवल्यान सुमेस लोक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन कर प्राजितक आणि शांती समाधान घडचे गतिरी आम्हापासून जिसूला विनंती बघीन कर. कुटुंबांची येल्या सुमिया जेजून आमची कुटुंबा मोगाची बिडारां करचे गतिरी आम्हापासून जिसूला विनंती कर. सरिल्या सुमेस्त बावर्त्यांक आणि बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून शास्त्रिक शांती निरंतर उजवाडला पोहोचे गतिरी आम्हापासून जिसूला आम्ही विनंती कर. समेस्तानी जेजूच्या बळाती कृपेवरून देवसराच्या ताळण्याचेर संसाराच्या बुलवण्याचेर कुडीच्या अक्रमण्याचेर जैत वरच्या गतिरी आम्हापासून जिसूला विनंती तू कर. या महिमे होता धर्मदूतानी रक्त साक्षा बघे उजूतात देवा तुझे सुमोग जायत्या वाटलाय तू सुमोग आमच्या काळजानी तू चढई पथकाच्या स्वार्थाच्या वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते दुरून तू आमकां बोळणी गठाय दी कस्त अडकळीमध्ये निराशेने बेजारायंत तुझी कुमुक आमकां सदांस मिळवून दी आणि या जिनेच्या परिणांत शबित्यान सुमकोन सुगीन देवा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक निरंतर आम्ही आराधन करून पवशें करी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बाबडी न्हू कोणाकी तुमकां हांगासर साक्ष दिवंक आसा जाल्यार स्वागत आसा कोणी येवंक साक्ष दिव येत पण तुमकां लागलेलें बरेंपण मात्र नाजाल्यार आसात की कोणी नाजाल्यार एकडी परतोळे तांपा आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर दवरा सुमीन आमच्या जिवितां साहित्य बरेंपण केलां विशेष करून ताणें आमकां बेसांवांनी भरलां पिडे शिडेंतले राखून व्हेलां वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले ताणें आमकां सांबाळलां आमी मागलेलें सगळें ताणें आमकां फोव केलां ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया हांगासर 7 जाणांक बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर 8 जाणांक विशेष करून शिकोवंक बरी मोद दिल्ल्या पासून 16 जाणांक परीक्षेन पास जाल्ल्या पासून तशेंच एकल्याच्या गॉल ब्लेडरान ट्रिटमेंट बऱ्यान जाल्ल्या पासून 2 जाणांनी थायरॉयड गूण जाल्ल्या पासून BP नॉर्मल जाल्ल्या पासून तशेंच 6 जाणांची डायबेटीक नॉर्मल जाल्ल्या पासून एकल्याच्या कुटुंबां सादी समाधान फोव केल्ल्या पासून मागोवंक विनंती केल्या अर्गां दिल्यान तशेंच आमची अर्गां गोंतया प्रती रितीन 13 जाणांक विशेष करून कामाचेर बेसांव घाल्ल्या पासून अर्गां दितात तशेंच 27 जाणां मागलो उपकार मेळच्या पासून अर्गां दितात तांचे सांगता विशेष करून मागया म्हज्या मांय पासून म्हजी मांयची बरी भलायकी बरी ना इल्लीशी बरी जाती आसा कालच्या की आज इल्लीशी बरी आसा आनी कितें बरी जाती आसा तुमच्या मागण्याची गरज तिका आसा निरंतरी तिच्या बऱ्या भलायके पासून ती मागोवंक ह्या मुखांतर तुमकां आमी आपोवन दिता तशेंच सरेस्पर देवान केल्या सर बरेपणाक आमी अर्गां दिवया आमच्या हात उबारया अर्गां तुका सुमिया जेजू सगळ्याक तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 म्हटल्यान हालेलुया 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 अर्गां जेजू गुलाब जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू आमची मागणी ऐकून आमचेर तुवें दया केल्ल्या पासून आमकां मागणेलो फावो केल्ल्या पासून समाधान संतोष बरी भलायकी बेसांव दिल्ल्या पासून आशिर्वादीत केल्ल्या पासून तृप्ती दिल्ल्या पासून मेटा मेटांनी राखून सांभाळलेल्या पासून मागलेले सगळे फोव केल्ल्या पासून सोम्या तुका आमी अर्गां दिता तू उदार तुका कुळदार पदवेदार आमची दया करताय आमची बिरमत पावताय मागलेले सगळे फोव करताय त्या पासून तुका आमी अर्गां दिता सोम्या हालेलुया 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 सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान चरीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता सर्गींच्या बापा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनान आमकां सांभाळलेल्याक बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां बापा दिता नवन्याच्या कुटुंबा बघेवतात देवाच्या मसतीन वेदोळूस केले आणि म्हाका करू कुशवेले उपकारा पासोत बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुझे ते पातयेतल्यान सुख नासतना गुमाव केले आणि कश्टांनी राशन सांबाळून धरलेल्याक बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुझ्या दैवी मोगान आमकां पातकातो सुटका दिल्याक दुबवेळी मोती उसवाड दिल्याक गती दुखीने आमकां बसवण दिल्याक बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां बापा तुझ्या दिता एकल्याचे निर्भुता जेजूचे नावे तुवें देवसरार्थ धरलेल्यान बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्याक बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां या दिता पुंतळा साजुदाच्या भक्तिंगाची मागणी ऐकून तांची बेजाराई पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता या बगे वसागार साजुदाच्या मुखांतर जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्या मरी पात आमी तुका अर्गां दिता साजुदाच्या मसतीन या पुंतळा सभार प्रगतीचे
आमची कामां जारी केल्ल्या खातीर बाप्पा बगे तद्या मरिपात आमी तुका अर्गां दिता सांजुता मुखांत आमी मागले सर तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बाप्पा बगे तद्या मरिपात आमी तुका अर्गां आमी सर दिता संघात मेळून सुमया शिकलेल्या मागणे म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या आमकां शिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भोवना बसो देवा लागी आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडेस्तले आमच्या भाव भयणीची कस्तळू करी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडेस्तची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नरसांग सेवाकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां तळणे आनी पदकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना सर्वेस्परा तुझ्या मरेन वरच्या पिडेस्तां जिविताची बत्ती भलायकी आनी कुडयेत्मेची गठाई दी म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू श्रीगींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सर्व ते समाजारी कर्ण सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयक आमचे प्रार्थना येसू श्रीगींचे बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते सव आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर्व ते सवा तुज्यारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मगळ बापा गांवांत तशें परगांवांत हो ते काम नासतना कुस्तुंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू दयाळ बापा फोती जिणी संगाती मेळन आसतना कुस्तुंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवोवचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे निराशे दिल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोष सडई म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना आयच्या येसू दिसा आमी आराम करची 3 दिसांची रितीर बऱ्या तरेन करूंक आनी रितीर मुखांतर जायती आशिर्वादां जोड घेवंक आमी हर एकल्यांक फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना भुरगे येसू पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमा राणीये काकुळतेचे माये नवन आमचे जीव आब्रत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता आजकाल उसकाल सुन आमी तुका रुदान करता तर तू आमच्या शके येते तुझे काकुळते जोडे आमचेर परती आनी परदेश उपरांत तुजे कुशीचे सदी पळ हिजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मुगाडी तुलो बी अवकार मरये एगडी बरो आमी सरपिडेस्त भाव भयणी पासून मागया त्रिंदादीची मसत मागून त्रिंदादीक नमान करून सांगता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशाचे घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी विलय महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया बोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिढीनी कश्टोंच्या तुझ्या साकर आणि साकरणीचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसिल्ल्यान तांकां नवो जीव तुमच्यो बरीत कर अशें पातकांनी तळ जावन पिडे शिडेंतले गुण जावन बेगीन सतांनी भलायकी जोड वो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया बहुदया सोम्या भवतांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेद नातली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सांग समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मनाबैत पयस करून एकामेका काळजातून बगसून चिवोवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां बाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवून दीत जो जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पूर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पंकोवन तो तुमकां मायपास आनी काकुळतीन वागूं दोलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिव देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसासरा पर्यंत आमचे संगाता तो आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करो देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट बसपण वडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करो आनी सर्व पदवेदा देवाचो
बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवून आनी तुमचे सवे सदा आसूं. वसो आनी याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वगळ भावनो बडिनो आणि एक गंटो आणि पावणे 2 घंटे 1 घंटो मुक्काल वर 1 घंटो मुक्काल वर म्हणजे पावणे 2 घंटे भर हांगासर रितीर आसतली. सुकन आसतना सगळ्यांनी हे रितीन वांटेली जावंक तुमकां आपोवण दिता. भक्तीन तुमी वांटेली जाया कोणें स्वेच्छेनी थोडो वेळ सोम्या संगी करसिया आनी खंडीत सोमी तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालता. तुमचे खातीर विशेष करून आतां मागणें आसा तशेंच हिलींग डिलिव्हरन्स मागणें आसा. देवाचें उतर असो एक अपुर्बायसो नियाळ आसा आनी खंडीत तुमी आशिर्वाद जोडूंक शकतल्यात. देखून भक्तीन ह्या मुखल्या 12 वरां पर्यंत हे रितीन वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. परत भक्तीन सांगाता मेळया एका मनाची एका काळजाची जावन हे रितीर करया. देव आमच्या पक्षीक आसतलो. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಯೇಸುವಿಗಾರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಯೇಸುವಿಗಾರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ह्या वेळा जेजू आमच्या मदगात आसा. जेजू आमच्या मदगात आयला. हाजेचे वर्तेपण आमी आपणया हाजेचे वर्तेपण आमी वाखाणया. तेजी पदवी आनी महिमा आज वर्तेतरांक गावंक आमकां अवकाश करिल्ल्या जेजूचो वर्त उपकार बावडो आमी गावया. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ
ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಫಲ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಲವನ್ನು ನೀ ನೀಡಿದೆ ಎಸ್ಸಯ್ಯ. ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ಎಸ್ಸಯ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಲು ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ಎಸ್ಸಯ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಯೇಸುವೆ. ನೀವು ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಲವು ಬರುವುದು, ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ದೂರ ಹೋಗುವುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ನಿಂದು ಮೊಳಗುವುದು, ಸಂತೋಷ ಸಮರಸ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವುದು. ಅದೇ ಯೇಸು, ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಲು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. मका तुझ्या बळवंत हातेर कर सम्या. म्हाका जाय जाल्यार ते वर्ते कडप कर सम्या. कसो पेद्रो त्या प्रमाणे कडप जावन आसलो की ह्या कडपाचेर तूं ही गजमात बांदिल्ली की तीच ही गजमात येत. आज हांव एक जावन ही गजमात बळवंत करंक म्हाका जाय जाल्यार हातेर कर सम्या. म्हज्या काळजांत चड आनी चड मोग दी सम्या. म्हज्या काळजांत चड आनी चड भावार तूप जाय सम्या. म्हज्या काळजांत तसो चड आनी चड मोगाचो उजो पेटय सम्या. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅದು ಬರಿಯಾಂ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯೇಸು ನನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನೀನೇ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದೆ. ಆ ರೊಟ್ಟಿಯು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದು ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಂಗೆಟ್ಟದೆ हसिव औरत नीगिसल नीन बंदे आमकां जाय जाल्यार व्हरतो उडो जावन तूं आयलो ही समय आमच्या बुके वेळार जाय जाल्यार बरें काण दिवच्याक आत्मीक काण दिवन आमकां आदार दिलो ही समय ह्या वेळा आमची भूक तुवें थांबयली जावन आसा समय ह्या सक्रामेंताचो जेजू हर एका घडये तूं आमकां पावताय हर एका घडये तूं आमकां राखताय हर एका घडये आमकां तूं पोसताय आमचो व्हरतो दातार तूं जाताय सोडवणदार तूं आमचो जाताय समय राखणदार तूं जाताय आमच्या पिडेंत आमच्या कश्टांनी आमच्या दुखांत आमच्या वळवळ्यांनी आमच्या तेंतेसांत आमच्या कश्टांत हर एक घडये तूं आमकां व्हरतो वैस जावन आसा ही समय पिडा आमची गुण करताय समय जायते कोरोना पॅन्डेमीक आमी वळवळ नासतना हे कोरोना पॅन्डेमीक आमच्या घरच्या पवारी तेणें गेले जाल्यार आमकां त्या पिड्याक तुवें वळख करून ही समय एका थोड्याक आमकां ती पिडा दिल्ली जाल्यार त्या पिडेंत आमकां बचाव केली ही समय त्या पिडेंत आमकां संपूर्ण तुवें राखलें ही समय आज परत हेच देवाच्या ह्या पुनशेतांत आमी हांगा येवन बऱ्या तरान वर्त तरान तुका मान करूंक तुजो उपकार पावडूंक तुजो मोग करूंक तुका आर्गां दिवंक तुका मान करूंक आमकां पाव केला ही समय असलें बरेंपण आमकां दिल्ल्या खातीर आमी ह्याच्या दिसा ह्या
खाणात वरत्या दरानं भागीदार जात असताना हेरेतेरच्या दिसान आम्ही भागीदार जात असताना आमच्या देवाचे सगळे उणे पण काढणं तुझ्या लागी मागता सम्या आणि आम्ही तुझ्या लागी गायता ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ಹಸುವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನನಿ ನನ್ನ ಪಾಲನೆ ನನ್ನ ಪಾಲನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 तो जेजू आमच्या मदगात असा सगळे आम्ही बश्य मगचन ह्या जेजू मुखार आम्ही असताना जेजू ते गडी पळया मगाच्या पळोन संतोषान उल्हासान त्याच्यावर एक दिश्ट घाला जेजू वयर आमची दिश्ट आम्ही लायत असताना त्याची दिश्ट आमच्या थंय एक जात असताना आमच्या काळजाच्या गुंडा येतानो एका रितीचो उल्हास आणि संतोष येतालो उल्हास आणि संतोष आमकां बरेंपण हाडूंक शकता मगच्या भावान आनी भयणीनो हें बरेंपण आमकां तो दिता ह्या बरेपणान सदांच आमकां तो राखता आनी हें बरेंपण आमकां दिवंक ताणें कारण इतलेंच आमी संतोशान आसूं जाय बऱ्या तरान बरें सुटकेचें जीवन आमी जियेचें म्हणल्या खातीर ताणें आमकां आपयलें जावन आसा जेजू हर एक लागी आपयता जेजू हर एक लागी आपयतना तो म्हणटा आमकां तुका हांव दिवंक येयलां तें चवकस हांव प्रत्येक तरान जेजून आमकां आपयलें जावन आसा तेच मत्तेच्या वांजलांत 11 अध्याय 28 वळीर आमकां ताणें सांगलें जावन आसा कष्ट तेलें न्हू आनी वजन वयतलें न्हू
तुमी म्हजे सरसी येयात आनी हांव तुमकां विशय दितालो. तुमचे कसले कश्ट आसात ते उपरांत आमी पळयवया. पूण जेजू आमकां म्हणटा कश्ट केले न्हू आनी वजन वोवयतले न्हू म्हजे सरसी येयात आनी हांव तुमकां बरेंपण दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. येशुवे स्तोत्र, येशुवे वंदने, येशुवे आराधने, येशुवे नमना. होसाना होसाना होसाना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगच्या बाबडे जेजू आमकां आपयता, मोगान ताच्या आमकां वेंगयता. एकामेकाक वेंगोवचें म्हळ्यार ते एक व्हरतो अनुभव मोगाचे न्हू. एकामेकाच्या वेंगेंत आमी आसचें तें बरेंपण आमी सांगलां आमच्या आवयच्यात वेंगेंत आमी आसल्या. एकामेकाच्या वेंगेंत आमी आसतना आमी संपूर्ण तरान सुरक्षा आसता. कित्याक आमकां बेना, कित्याक आमी आनी एकल्याच्या वेंगेंत आसतना सुभद्रपण आमचे थंय आसता. आनी तसले भद्रती दिल्लो जावन आसा जेजू. आमकां आज तो वेंगता, वर्त्या तरान तो वेंगता. कित्याक तो वेंगता? आमचो चड आनी चड तरान तो मोग करता. त्या वेंगेंत आमी चड मोगान बरया. त्या वेंगेंत आसा ती सवकसाय, त्या वेंगेंत आसा ती सुडका, त्या वेंगेंत आसा ती दादोसकाय. जेजू म्हाका आपयता, मोगांत म्हाका वेंगयता. हें गीत आमी गायता आसतना संपूर्ण तरान ताणें ताच्या आपोवण्याक आमी पाळो दिवया. ताणें जायते जाणां आपयले, सिसांक आपयले. जायते जाणां आपयतना ते ताचे लागीं धांवले आनी ताका जाय जाल्यार बरेंपण लाभलें. आमी आज जेजू लागीं आयल्या, ह्या पवित्र सक्रामेंत आसलो जेजू आमच्या सांगात आसतना आमी ताचे लागीं आयिल्ल्या वेळार जेजू आमकां वेंगता, आमकां बसता, आमकां सांबाळटा. हर एक तो आमकां दिता. ह्या वेळार प्रत्येक तरान जेजू आमकां आपयता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता. वेंगेन ताच्या तो घेता, पदकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता. मोगान म्हाका पळयता. तो घेता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पदकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 Jesus जेजू 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 जेजू. आमच्या जिणेंत जायते कश्ट भोगता आसतना, आमच्या जिणेंत आमी कंगाल जाता आसतना, आमच्या जिणेंत सगळो बरोस आमी सांडटा आसतना म्हाका जिवीतच नाका, हें जिवीत कांयच फायद्याचें न्ही. कोणूच म्हजो मोग करिना, म्हाका कोणूच ना, म्हाका दुसरो आसरो ना, म्हाका दुसरी भद्रती ना म्हणून आमी कंगाल जाल्ल्या वेळार, आमचो भरोसो सांडिल्ल्या वेळार, आमी संपूर्ण निराशी जाल्ल्या वेळार, निशक्तीपण आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार जायती आमची कामां केल्लीं आसता. ह्या कामां निमती आमकां कसलो भद्रती ना म्हण आमी जायते कळवळ्ळे आसता. आमच्या भुरग्यांक कसलो फुडार आसा, आमच्या भुरग्यांक सारकें शिकप ना, आमच्या कुटुंबांत समाधान ना, म्हजो व्यापार बरो जायना, हांवें आतां घेतिल्ले बिझनेस बरें ना, म्हजें कितेंच काम बरें तरान चलना, भद्रती म्हाका नासलेल्या वेळार खंय हांवें वयचें म्हणून हांव कंगाल जाल्ल्या वेळार
जेजो म्हाका आपयता. जिणीन कंगल जाताना कंगल जाताना खंती दुकान बुडताना कंदी दुकान बुडताना सोम्याक उलो मारताना सोम्या उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना. जिणीन कंगल जाताना जिणयेन कंगल जाताना खंती दुकान बुडताना कंदी दुकान बुडताना सोम्या उलो मारताना सोम्या उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना. कांयच म्हाका जेजो 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 जेजू 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 Gesù, 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 Jesus, Gesù, Gesù, Gesù. Alleluia, 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 Alleluia. म्हाका ऐकता. Alleluia, Alleluia, हालेलुया जेजू. Alleluia, Jesus, दासा जेजू. Alleluia, Jesus, Alleluia, Jesus, Alleluia, Jesus. Alleluia, Gesù निरंतर. Alleluia, 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 Alleluia. बरगांग जेजू गुलाब जेजू तुझे घरादान जेजू उला मारा सोमिया भवत्त उला मारा सोमिया या वक्ता सोमिया आमच्या मध्ये असा तो आमका बेसावानी बरता आशीर्वाद दिता आमची मागणी ऐकता या आमच्या उला मारा सोमिया जेजू 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 जीसस येशुवे. Alleluia, Alleluia, हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हर गान तो का समय जेजो होगलाप तो का समय जेजो वंदन तो का समय जेजो मान तो का समय जेजो प्रणाम तो का समय जेजो. हालेलुया जेजू. Alleluia, हालेलुया जेजू. Alleluia, हालेलुया जेजू. Alleluia, Jesus. होसाना जेजू. Alleluia, Jesus. होसाना जेजू. Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Praise you Jesus. Praise you, Jesus. Praise you Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 मग जबाब येणे कसे आहात तुम्ही सगळे बरी आहात सगळे. एक सवाल म्हणजे तुमका हांगा आयल्या पैकी हांगा बसला आसल्या पैकी कितल्या जाणांच्या जिवनांत कंत ना बेजाराय ना दूख ना वळवळे नांत कळवळे नांत पिडा शिडा ना ती हात उखलात. खंत दूख बेजाराय पिडा शिडा कळवळे वळवळे एकादरचे आटे विटे नातले हात उखलात. कोणी नाच तसले कोणी असला तरी इनाम दिता आम्ही. हें सवाल हांवें हेपटी डिवायन रिट्रीट पोटांत विसरले. ह्या वेळा हांव चिंतून आसलो हर एक हप्त्याच्या रेतेरीन हांव विसरतालो आनी अशें विसरता कोणूच हात वयर घाल्ले नातले. एका दिसा रेतेरींत हांवें हें सवाल विसरतना ब्रेस्तारा दिसा एकलो हात वयर घाली लागलो आनी हांवें म्हळें बागी तूं कांयच तुका कश्ट नात
दूख ना वळवळेनात आणि खंडीत जावन आमच्या रेतेरींत इतल्या हप्त्याच्या रेतेरींत 50 आणि 2 हप्त्याच्या रेतेरी म्हाका एक मेळ्ळो एकच मनीस आनी ताचें नांव हांवें विचारलें कितें म्हळें तुजें नांव कितें म्हण विचार तो म्हणा म्हजें नांव डायस हांवें म्हळें डायस तुका कितें जालें कश्ट नात दूख ना वळवळेनात आनी असो एक मनीस आमकां मेळ्ळा आनी ह्या मनशाक फाल्यां रेतेराखेर जाता शुक्रारा दीस दनपारां आनी दनपारांच्या रेतेरी उपरांत आमी अकरेचे ते आराधनाच्या वेळार तुका इनाम दितले हांव आनी हांवें म्हळें आमी ताच्या खातीर 2 ताळयो पेटयांक म्हूण पळयत आसतना एकली बायल मनीस हळटार पळय लागली फाटीं आनी तिणें म्हळें म्हाका इमिडिएटली फादर वो पटी मारता हांव म्हणलें वय रेतेरी घेवन पटी मारताय बाबा गोंयकार तूं आनी तूं पटी मारताय ना फादर ना तूं पटी मारता फादर कित्याक म्हळ्यार कालच्या दिसा म्हज्या कडेन ती येवन अर्द घंटो ताचे कश्ट तो सांगतालो हो त्या वेळेस जालें बाबा ती कितें म्हणटा तें वय फादर तें वय पूण तूं कित्याक हात उखल्लय तो म्हणा लागलो म्हाका इनाम दितात म्हणलें मात्र आयकलें शिवाय कश्ट आनी आशिल्ल्यांचे हात उखले जे म्हणलें तें म्हाका आयकोंकूच ना हो इनाम मेळटा म्हूण मात्र आखोन आसलो आमकां म्हाका हर एक लागी कश्ट आसा हर एक लागी दूख आसा हर एक जिवनांत एका तरेचें वजें आसा वजें ह्या लागेज म्हणटा आमी चड जावन आमी सांगता आसतना लागेज म्हणटा आमी चिंता आमच्या पाठीर आशिल्लीं बॅगां ह्या आमच्या रांदवेची कुरवी ह्या भाटी हे म्हण आमी चिंता लागेज ती न्ही ती काडून आमी दवरयेत ती हळू करयेत पूण लागेज आसा आमच्या भितर आमच्या मोतीन ती थोडे आमी आसता थोडे ती लागेज आमी आमच्या खालसान काडून आसता थोडे आमच्या सगळ्या जिवनांत आमी काडून आसता ती लागेज काडून वेता खंय सकडी वेता गी थंय सकडी ती लागेज आमच्या कुडी भितर आमच्या तकले भितर आमच्या जिवनांत आमी ती घेवन येता ही लागेज आमी देवनांतल्यार मोगाचें न्हू आमी संतोशान आसोंक जायना उल्हासान आसोंक जायना पयलें म्हाका हें कळनातलें जायते फावटी हांव दिवायनाक गेल्ले त्या दळा थोडे फावटी म्हाका जायते इरार जातालें पयले फावटी वता आसतना हांव कुमसारा बसलो मंगळारा आनी थंय मंगळारा कुमसारा बसले जाल्यार इतलें ते कुमसारा आयकोन सांजेच्या वेळार म्हाका तकली पडापड सुरू जाली म्हणून हांव वगत रावलो आराधनाक गेलो 6 वरार 7 वरां मिसाचें बलिदान जालें गेलो आनी न्हिदलो दुसरे दीस बुधवारा इल्लें म्हणे बरें आसतलें म्हण चिंतून परतून गेलो त्याच कोंकणी हॉलाक आनी थंय कावन्सिलींग आसलें कोण म्हणे तितकें बरें सांगताली काल फकत पातकां मात्र आयकली आज बरें सांगताली म्हण वचोन बसलो जाल्यार कितें पळोवचें त्या दीस लग्ना जोड्यांचें कावन्सिलींग आनी तुमकां कोत्ता आसा लग्ना जोडी लागीं एकोदोळा तांचें थंय बरें आसल्यार बरें एकोदोळो बरें ना तर एकामेकाक कितले सकडी तांचेर अपराध मांडटात कळीत आसा एका वयर एक लग्ना जोडें येता एकामेकाचे दुरां सांगतात एकामेकाचे सुखी सांगतात एकामेकाक खावंक म्हणल्या बरी येतात ते जाल्यार म्हाका इल्लो डावट जालो ही निजाकी काजरी जोडें गे या डुप्लिकेट आयलां गे म्हूण डुप्लिकेट आयला तितली कंप्लेन आसती नातली गे निजाकी काजरी जोडें आनी सांजे म्हणसर बसलो थकली पळपड हांवें चिंतलें ह्या एका रेतेरी मंदिरांत कांयच बरेंपण जाल्लो कोणी ना गाय हेंच काडून आयल्यात आनी सांगतात सांजेर जाताना म्हजी इतली तकली भिजडली आनी ह्या वेळार हांव म्हजो बायबल काडून सीदा गेलो फादर अगस्टिनाच्या रुमाक वचून हांवें 2 टोके मारले नॉक केलें आनी फादर अगस्टीन आयलो म्हाका विचारलो फादर हिचें कितें जालें ह्या वेळार हांवें ताका सांगलें फादर फाल्यां जावन म्हाका कोंकणी सेक्शनाक वचोन सांगा नाकात कित्याक म्हणा लागलो हांवें थंय आयिल्लीं सगळीं प्रॉब्लेमॅटीक मात्र तांचे थंय जायते कश्ट जायते दूख जायते समस्यो आनी एकामेकाच्या मोगान ती नात एकामेकाक आदार दिवन ती नात एकामेकाक समजून घेवंक ती तयार नात सगळे कंप्लेंट करतात फाल्यां हांव कोंकणी सेक्शन हांव वचना म्हाका वचोंक सांगा नाकात पात्रां म्हाका पळोवन हांसो लागलो तो कितल्या वर्सां आसा हांव वचून काल 1 हप्तो सयत जावना आनी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो वचनातल्यार व्हड न्हय फाल्यां ताच्या पयलीं हांवें सांगिल्लें काम करताय गे म्हणा लागलो हांव कहलें काम करूंक तयार पूण थंय वचोंक तयार ना कोंकणी सेक्शनाक वचोंक हांव तयार ना
तर तो म्हणा लागलो वस इंग्लीश सेक्शन सेंट थॉमस हॉल आसा थंय वचून थंय एक कोटेशन बरयलां तें वाचून ये म्हणा लागलो. आनी हांव सीदा बायबल ताच्या हातान दिलो आनी हांव उठून सीदा सकयल गेलो आनी वचून पळयतना म्हाका वाचूंक मेळिल्लें कोटेशन हेंच माथेव वांजल 11 अध्याय 28वी वळ. तुमचे कडेन कोणा कडेन आसल्यार वाचा मोगाच्यान. माथेव वांजल 11 अध्याय 28वी वळ 28ನೇ वचन कितें म्हणटा आसा गे कोणा कडेन बायबल? येया तुमी कश्ट केले न्हू आनी वजन वयतले न्हू आनी कितें करतालो? हांव तुमचें वजन हळू करतालो, हांव तुमचे कश्ट खाण तुमचें वजन संपूर्ण तरान निवारतालो, हांव तुमची पिडा गूण करतालो, हांव तुमची दुखां पुसतालो. परत हांवें वाचलें मॅथ्यू 11:28 कश्ट केले आनी वजन वयतलो न्ही हे म्हजे सरसी. ऑल युअर लेबर अँड बर्डन कम टू मी अँड आय वील गिव यू रेस्ट. दोन पटी वाचून सीदा वयर गेलो. पाद्रा थंयच रावलो आनी म्हाका विचार लागलो फादरीची आतां तुमकां जावप जाय गी? हांवें म्हळें जावपाची कांय गरज ना म्हाका कित्याक हांवें दळ समजून घेतिल्लो. आनी ह्या वेळार तो म्हाका म्हणा लागलो म्हज्या खांद्यार हात दवर न्हू हें रेतेरी मंदीर जावन आसा कश्ट खातीर, दूख वयतल्या खातीर, समस्या आसल्या खातीर, कसले नानान तरांचे विदोळे आसल्या खातीर, खळवळे पक्षां खातीर, वळवळच्या खातीर, त्या खातीर ती हांगा येतात आनी हांगा जावन पाटी वेतना तांचें वजें आमी हळू करूंक जाय. त्या खातीर आमी कळमीत आसतना सेवा करची जावन आसा म्हणा लागलो. म्हळें फादर थँक्यू सो मच. आय अंडरस्टूड एक्झॅक्टली द ग्लिम्पसेस ऑफ द रिट्रीट सेंटर. आज हे छुट्टा देवाचे पूर्ण शेतांत तुमी आयल्यात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आज तुमी पाटी वेत आसतना तुमचे वजें तुमी पाटी घेवन गेल्यात जाल्यार आमी आयल्याचो फळ आमकां मेळिल्लें बरी जायना. कित्याक हो फळ आमकां मेळत जाय तर आमचें वजें आमी देंवय जाय. पयलें आमकां कळीत जाय. ह्या दिसांनी जायते जाण कावन्सिलिंगाक येतात. सर अन्ना प्रायर इन द दैविक काकूच्या रेतेरी मंदिरांत सकाळी सांजे म्हणसर बसल्यार जण येवनच आसता आनी तांची बेजाराई, तांची खंत, तांचो हुस्को, तांच्यो समस्यो आयकत आसतना म्हाका बघता म्हज्या जिवनांत समस्या ना म्हणल्यार बरी. कित्याक देवान जायतें बरेंपण दिलां. ह्यांचे समस्या आयकत आसता आमचे बाद्रा म्हणटात कितलें आयकताय तूं, इरार जायना तुका? इरार जावंक साथ दितना कित्याक देवान म्हाका नेमल्लो जावन आसा. तसल्या बरेंपण हाडच्याक, कश्ट केल्याक, वजन वयतल्याक, दुखीत आसल्याक, बेजारायन बगल्ल्याक असल्यांक जाय जाली सवकासाय दिवंक आनी देव वर्ते देवाचे निर्मोणे जावन आसा. मोगाचें न्हू आमी सर्वांनी आमचें वजें देंवय जाय. ह्या पूर्ण शेताक आमी आयल्या तर ह्या रेतेरच्या पयल्या दिसा आमी आसा तर आमचें वजें देंवोंक जेजो आमकां आपयता. जेजो आमकां आपयता आसतना वर्ते तरान तो म्हणटा तुमचें वजें हळू करूंक हांव आयलां हें आमकां कळीत जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आतां दुसरें सवाल तुमकां. ह्या सवालाक इनाम ना तुमकां. इनाम तुमी घेवन येतले आतां रेतेर आखेर जाता आसतना कितल्या जाणांक तुमकां वजें हळू करूंक जाय हात उखला. कितल्या जाणांक वजें हळू करूंक जाय? फुल्ल उखला, कांय बेना. हात दुखाल्ली उखल लायिल्लो कांय जायना. यस, जायत्या जाणांक ऑलमोस्ट एवरीबडी सगळ्यांक तुमकां वजें हळू करूंक जाय. कोण वजें हळू करतालो? कोण करतालो? जेजू. तुमच्या तकले भितर येवन आसलें वजें काण्ण उडयतालो न्ही? उडयतालो गे ना. कसलें वजें आमचें थंय आसा म्हणलें पयलें पळया आनी तें कशें काडचें म्हणून पळया. वजें आमचें थंय आसात न्ही गे. हांवें हेवटेन पयलें म्हाका व्हड जाल्लें जाणा चिक्कोडी गेल्लें. बेळगांवच्या चिक्कोडीन म्हाका इस्काल स्टार्ट करूंक फस्ट वच आनी इस्काल स्टार्ट म्हणून इस्काल स्टार्ट करूंक त्याच गांवांनी बारीक कश्ट. कित्याक म्हळ्यार थंय क्रिस्तांव लोक ना. 40 किलोमीटर पयस 45 किलोमीटर पयस गोकाक फॉल्स म्हणलें एक ल्हान कॉपेल आसलें. थंय हांव आयतारा मिसां वेतालो. कोंकणी मीस आसलें थंय. आनी हर एक आयतारा वेता आसतना आमचे कडेन एक मारुती ओल्ड वॅन आसलें, पोरनें वॅन आसलें.
आनी आमचे एक भुरगो आसलो ताका काणून एका दिसा सकाळीं 7 वरां भायर सरतलो थंय 9 वरांक मीस आसलें तेचे उपरांत मीस जावन थोड्या घरांनी वचोन तांगेर मागणी आनी करून सांजेर आमी पाटी येताले हांव एक पाटी अशें आमी व्हॅनार वता आसतना एक सदां 15 किलोमिटर जाता आसतना एकलो प्राय असो एक 7:30 वरांचेर रोडाच्या बगलेंत बसुल्लो जावन आसा मार्गाच्या देगेर बसून आनी ताच्या मुखार एक व्हडली बाटी गोणये म्हणल्यार बरी गोणी आसा सुतेल्या आनी व्हडली बाटी आसा आनी हांवें चेरक्याक म्हळें म्हाका दिसता वय थंय रानवय विकूंक येतात थंय जायते जाण वय रानवय विकूंक येता म्हण दिसता त्या खातीर हाका आमी बसोन व्हरया आनी त्या टेम्प्याक बस्साक राखचें नाका तर हांवें व्हॅन रावयलें आनी हांवें सांगलें एल्लीगे उक्ती ती री तो म्हणा लागलो कोण्णूर गे कोण्णूर म्हळ्यार गोकाक फॉल्साचे चूर पाटी 3 किलोमिटर पाटी आनी ताका हांवें म्हळ्यार जायत ह्या चेरक्या सांगलें तूं देव ताका दार ओपन कर न्हू ताका भितर बसय ताची रांदवय भितर घाला आनी ताणें घाली आनी दार पाटी ओडलें आनी हांव व्हॅन स्टार्ट करून मुखार गेलो मुखार वचोन जाता आसतना लागीं कोण्णूर लागीं येता आसतना हांवें ताका खंय एक्झॅक्टली देवोंक म्हण इसारच्या खातीर पाटी घुंवोन पळयता वो आपली बाटी माथ्यार धरून बसला म्हळें ಏನಿದಪ್ಪ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆಗ ತೋಮಣಲಾಗಲೋ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಳಿಸ್ತೀರಿ ಆನಂತರ ನಾನೇ ನನ್ನ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ जायते जाण आमची परिस्थिती इतू मोगाच्यानो ताका हांवें सांगलें सर मात रेतेरीक आमी वेता हांव आराधनाक आमी वेता हांव भाग्यान घंट करता हांव नव्यान आमी करता हांव तेर्स आमी करता हांव रोजार मायचो म्हयनो माय म्हयन्याचो म्हयनो अशें जायते तेर्स आमी एक जाता हांव इतलें जाल्यार आनीकी आमकां कळीत ना मोगाच्यानो ती खंत बेजाराय सोडनो रावोंक खंत बेजाराय सोड रावोंक आमकां नाका कित्याक म्हळ्यार आमकां तें खाण घेनातल्यार आमकां समाधान ना पयलें म्हणटाले न्ही गे थोड्या बायल मनशांक गोवान मारनातल्यार न्हीद पडनातली खंय त्या खातीर कशें म्हणी कर न्हू गोवाक रागडोन 2 मार केल्ले उपरांत मार न्हिदचें आहलें खंय आतां तें ना आतां मारूंक ना आतां मारलें जाल्यार तें सूख तें करूंक ना आमी कित्याक एकामेकाच्या मोगान जिवंक आमकां आपय आमकां हे सवय पडला कित्याक एक काणून आमी बसचें जायते जाण येतात एक 15-20 मिनटां म्हणसर हांव ताचें आयकल्ल्या उपरांत हांव विचारचें हे तुवें कर न्हू हे तुज्या माथ्यान काण गो न्हू ही तकली पडापड कर न्हू तुका कांय म्हणी फायद्याचें जालें गे ना कांय फायद्याचें जावना हेरां वयर होगे हेरांचो द्वेश हेरांचो दुस्मानकाय हेरांक बोगसूंक म्हाका नाका जायते फुडें आमचें जिवन हेरांच्या वयर होंदोन आसा तुमकां सिंपल टॅक्नीक सांगता तुमकां समाधानान जिवंक जाय हेरांनी सांगिल्ल्या विशयांत तुमी बेजार करन हेरांनी सांगिल्लें नाका जाल्लें आयकोन तुमच्या माथ्यांत तें वजें दवरून बसचें न्हय मोगाचें न्हू वजें दवरून बसचें न्हय म्हणजे कावन्सिलिंग येवच्याक हांव तुमकां सांगता कितलीं जाणां हांव येदोळ मेळ्ळा ह्या डिवायन मसी रेतीर सेंटरांत देवान थोडे पटी करचें बारीस बऱ्याक म्हण दिसता म्हाका एका दळ आमचें डिवायन रिट्रीट सेंटर उक्तें आसलें जाल्यार तितल्या जाणांक मेळोंक म्हाका जातेनातलें देव त्या प्रमाणे थंय करता आमकां पिडा दिल्ली बऱ्याक म्हण न्हय पूण त्या लोकांक मेळोंक म्हाका मेळ्ळो तो व्हरतो अवकाश हांवें घेवन आसतना हर एकल्याच्या जिवनांत हेरांचो प्रभाव चड जाला ह्या आपणान हेरां विशयांचें जें वायट चड जाला ह्या देखून तें वजें ती घेवन आसा हें वजें घेतिल्ल्या देखून आज आमी जायतें आमचें जिवन पिडार करून घेतलां मोगाचें न्हू आमचें जिवन पिडार करून घेवंक हेंच कारण सिराकाचो ग्रंथ तुमी पळयलो जाल्यार उपरांत घरा गेल्ले उपरांत वाचा 5 अध्याय 1-7 वळींत तुजो द्वेश तुजो राग तुजो क्रोध तुजो मदा तुज्या मत्सरा तुजो अहंकार दर्प नाबगसणें तुज्या पयशांची आपलीशी आशा फातर करचे ओडण्यो हे सगळे खंयच्याच फायद्याचे न्ही अकरेच्या दिसा तुजी झडटी जाता आसतना हे खंयचें तुका बरें करिना बाधक करता त्या देखून तुजी जिणी बदलूंक वेळ विबाडिनाका म्हणटा सिराकाचो ग्रंथ तुजी जिणी बदलूंक वस्त वेळ हांवें पातक केलें म्हाका कितें जालें म्हूण सांगनाका
कित्याक पातक तूं करताय तर त्या पातकाचे बक्षणे माग, त्या पातका जावन परिवर्तन कर, तुझे जीवन रुपांतर कर. हे जावन आसा वर्ते तुझे काळीज तुवें हर एका घडये तयार करचे, हर एका घडये नितळ करून दवरचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी एक रितीन आमी पळयलें जाल्यार मोगाचे न्हू, आमकां कॅथोलिकांक आमचे समर्थेंत आसली आत्मीक खाण वर्त्या जिविताच्या वाटेक पायता. आमकां थसेव क्रिस्ताचें श्रेष्ठ बलिदान आमच्या जिवनात असलेले सगळे वायट काण उडोवंक शकता. पूण त्या बलिदानात आमी कशें भाग घेता तें पयलें जावन आसा. मातेव सुवांजेल 5 अध्याय 20 आनी 23 वळ, 20 आनी 3 वळ तुमचे कडेन आसा तर तुमी वाचयत. मातेव सुवांजेल 5 अध्याय 23 वळ आमकां कितें सांगता म्हळ्यार आमी पळयलें जाल्यार कोणा कडेन आसा वांजेल 5:23. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना, देखून वेदी मुखार तुजी खाणीक तूं वेता आसतना, येस मिसाच्या बलिदानांत तूं तुजे खाणीक व्हरून वेता आसतना, जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, तुज्या भावाक या तुज्या भयणीक तुज्या विरोध काय आसा म्हूण तुका उडास येत, तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. तर तुजी खाणीक थंयच सोड. पहिले वस आनी तुज्या भावा पहिले वस थंय दवर ती काणीक तुजी. पहिले वस आनी ते काणीक आत्मच्या पहिले तुज्या भावा कडेन आनी तुज्या भयणी कडेन राजी जा, राजी जा. उपरांत फाटी येवन तुजी आनी उपरांत येवन तुजी ती काणीक अर्पी आनी तुजी काणीक सरस्पर देव मानून घेतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मगेच्या भावनांनी भयणीनो, अपुरबाय तरान आमी शिकोण एकच एक वाक्य आमी घेतलें जाल्यार आमच्या जिवनांत आमचें जीवन संपूर्ण तरान नव्यान जातलें. 5-6 दिसा पयलीं एकली स्त्री म्हज्या लागीं कावन्सिलिंग आयिल्ली. ती कावन्सिलिंगाक घेवन म्हज्या मुखार बसलीच एका तरेची जेम. ती जेमची जायते वायट नाका जाल्यार पितीसपणांत मेतेर जाल्यार घरांनी आमी गेल्या जाल्यार त्या वेळार दिवची ती जेम. आनी ही जेम येता थकली खाण उडयता. हांव म्हणटा कित्याक अशें ह्या बायल मनशाक कितें आसा. जायती इगर्जेन बरी आसा ती, जायते कोयरांत आसा, जायते देवाचपण सांबाळटा आनी हर एक बरेपणांत ते करनासा. आनी अशें आसता जायते सांबाळले जायना, तकली इसीन दिसीन म्हळ्यार बरी झेम येवंक सुरू जाली. ह्या वेळार म्हाका बगलें हिचे कडेन विचारीत जाय हांवें. तो सगळें बरें सांगता, तुजें थंय कांयच वायट ना गी. ह्या वेळार हांवें तिच्या कडेन विचारलें, भय कितें गी म्हाका इल्लो तापावत दिसता तुज्या जिणयेंत, कितें गी सडुणें दिसता, खंय गी इल्लें लिंक्स मिस जाला म्हूण दिसता. तूं पुरो म्हज्या मुखार आपूण आपुट्ट देवत म्हणल्यार बरें उलयताय. आनी तुज्या कुटुंबांत कितें आज घडलां तर तांची सूख म्हणटाय. तुज्या भुरग्या थंय कितें एक सूख जाल्या ती ताची सूख म्हणटाय. तुजी सूख नासतना तो आवसर ताचे वयर कसो पडला अशें म्हणटाना ती म्हाका अल्टार म्हणा लागली, फादर हांव थोडे फुडें हेरांची नांवां विपाडल्यान फादर, तांची नांवां पिडार केल्यान फादर, तांचे नाका जाल्यो खबरो केल्यात फादर, तांचे नाका जाल्लें सांगलां फादर. हां जायत. आनी एक म्हणा लागली ती, थोडी इल्ले फुडें हांवें ह्या जाका विशयान ती नाका जाल्लें उलयलें फादर हेणें तेणें. हां ओके. आनी कितें म्हणजे कोणें एक सूख केल्यार हांवें तांकां बोट चोकून सांगलां, ती तुजी सूख, ही तुजी सूख, तूं सुखीदार न्हय गी म्हळ्यार हांवें त्या झाडार. हांवें सुखीदार. हां तुज्या दोळ्यांत आसलें आडे पयलें काडच्या पयलें हेरांचे किसार कित्याक पळयताय बाये. तितलें सांगलें. ती म्हणा लागली, वय फादर हांव ओपन घेता फादर म्हजी सूख, हांवें सूख केल्या फादर, जायत्या जाणांचे जिवन हांवें पिडार केलां फादर. आनी अशें आसता म्हाका कळिता फादर हांवें केली सूख. तेच घडये डेलिव्हरन्स, तेच घडये थंय डेलिव्हरन्स. ह्या घडये कसली ती झेम येवन आसली, ती अल्टार म्हण एकच जाणें म्हज्या दोळ्यांत जावन मायक हांवें सांगलें हें जावन आसा डेलिव्हरन्स बाये, सांग सांग. सगळें सांगा लागली, रडा लागली आनी म्हणा लागली,
फादर हांव दामून दवरनासली भितरल्या भितर ही बेजाराय म्हजे थंय आसली हे कंत आसली थोड्या नाका जाली कंत विसरोवच्या खातीर हेरांची नांवां पिड्यार करताली म्हजीत सूख हांव दामून दवरच्या खातीर हेरांनी केल्या म्हूण दाखयताली. हांवें म्हळें कितें म्हळां जेजून तुका हेरांची जडती करिनाका आनी तुजी जडती जावची ना. वय फादर. आनी ती म्हणा लागली आज म्हजें भुरगें आड वाटेक गेलें जाल्यार ह्या म्हज्या देखून गी फादर म्हणा लागली. खंडीत जावन तुज्या पातकाचो अवसर तेजेर पडटा. खंडीत जावन तुजे नेगेटीव ऋणात्मक रितीर तूं जिवान जियेत आसतना तो ऋणात्मक परिणाम तुज्या भुरग्यां वयरी पडटा. हें आमकां कळीत जायना. जायते फुडें हांव पळयता म्हाका न्हू आमी हेरांक अन्याय करता आनी आपुट्ट सत्यवन म्हण दाखयता तुजो अन्याय तुवें लिपोवन दवरूंक पुरो पूण देवा मुखार तो अन्याय लिपोवन दवरूंक जायना. देवा मुखार तो अन्याय लिपोवन दवरूंक जायना. त्या खातीर तुजें कितेंय आसा तें भितरल्या भितर दवरून तूं वचोन आपुट्ट सत्यवंत आपुट्ट भाग्यवंत म्हण देवा मुखार हात वयर केल्ले क्षण जायना. हांवें थोड्यांक पळयलां आमच्या रेतेरी मंदिरान देवचे मुखार येवन बसतात. आतां तुमी पाटी वचनाकात तुमी मुखार बसल्यार म्हाका बारी खुशी. ही रेतेर मंदिरांत आयली 2-3 रेतेरी घेवन म्हज्या सांगात आसले हांव पळयलां. हांच्या जिवनांत थोड्या फावटी हांवें सांगिल्लें आसा तांकां घरा वचोन तो बांदून दवरलो नाल्ल काड पयलें आनी तो लिंबू आनी तो भस्मा हाडलाय पळय तो पयलें कांड उडय नातल्यार हांवें घरा हेजे पडटलें. जायत फादर काडटा फादर ते पुरा कांड उडयलां पूण पेंगटाचो नाडो कांड उडोवना. पेंगटाचो नाडो काळो नाडो घट्ट बांदून दवरला हिणें. गोवाक आपणान आयले आनी दोगांय मुखार वचोन दोगांय मुखार हालेलुया हालेलुया हरकार जेजो होगलाप जेजो. मागीर आयली रेतेर जाले उपरांत एक ल्हान कावन्सिलींग आसता आमचें थोडे फावटी थोड्यांक सांगता मागीर मेळा म्हाका म्हूण. हांवें सांगलें चूर पेंगटाक हात घाल पळय. पेंगटाक हात घालचें का जालें व्हडलो नाडो बांदून आयले कोणें दिल्लो काट तो सुटय लज दिसता फादर बांदूंक लज दिसोना गी तुका बांदतना लज दिसोना तुका आतां तुका काडूंक लज दिसता गी धर्ण व्हडलो. मोगेच्यान जायते फावटी आमी भितरल्या भितर आमचे ते नाका जाली खुसाडाय आमी काणगोन आसाव वरल्यांक उरल्यांक आमी बोट जगता. ताणें तशें केलें आनी अशें केलें ताणें अशें उलयलें वो अशें उलयली. म्हगेच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत असलें वची जायती आसात. हेरांक आमी अपराध मानचे हेरां वयर द्वेश ताणें कितेंय केल्यार आमकां जायना. कितेंय चड उणें केलें क्षण आमचे हांगा BP सोडटा. म्हज्या भावा आनी भयणी हेरांची जडती करूंक तुका आपोवना. हेरांची जडती करूंक म्हाका आपोवना. हेरांक चौकसाय दिवंक म्हाका आपयला. हेरांचें बरेंपण करूंक म्हाका आपयलां. त्या देखून आमी परत पळोवंक गेले जाल्यार आमचे जिवनांत सगळें बरेंपण आमी आपणावंक आमकां आसा. एकच एक हातेर जावन आसा येवकारिस्ताचो जेजू. येवकारिस्ताच्या जेजू मुखार वता आसतना तूं आपूण नितळ निर्मळ जावन वच. भायलें निर्मळपण तूं सांबाळटाय पूण भितरलें निर्मळपण कितल्या दारान तूं सांबाळटाय. जायत्या जाणांक आमकां राग येता. राग येनातले कोणी आसात गे. पोरेकली म्हणा लागली आमच्या सांप्रांचे आसीचे फेस्त आसलें फादर तुमी सांगतना फकत राग येवं नजो म्हूण सांगनाकात. तो राग येनासतना आमी कशें रावयेत म्हूण थोडी प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल आमकां दिया म्हणा लागली. हांवें वच म्हजे रेतीरीचे 2-3 टॉक आसात. राग ये जाय गी राग आयले जाल्यार कितें करें जाय. राग बरो गी पाड गी वायट गी आनी तातूंत आमकां फायदो आसा गी लाभ आसा गी नश्ट आसा गी म्हूण पळयचें जाल्यार म्हजे 2-3 टॉक आयक. आज एक दीस येवन हांगा बसून म्हाका सांगनाका म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी लोकांनी तांकां कितें जाय तें मात्र आयकोंक चिंतचें शिवाय तांच्या मतींत तें कितें बरोवन आसा तांच्या काळजान कितें बरोवन आसा तें काडून उडोवंक तयार नात. जायते फुडें आमी चिंता म्हाका कितें जाय तें म्हाका सांगल्यार पुरो पात्रांवान तुका सांगूंक तुका जाय जाल्यार बरें सांगोंक म्हाका देवान आपोवना. म्हज्या भावन आनी भयणीनो आमी हे नाका जाल्ले मोतीन दवरून बसल्यार बरें न्ही. राग ये जाय की येवं नजो की म्हूण आमी तर्क करचे नाका. राग आयलो जाल्यार तो राग कशें निवळ जाय म्हूण आमी पळय जाय. म्हाका उडास येता आनी की एवढे आमी 15 जाण पाद्राब फादर मेलवीन नातले त्या ग्रुपान. पयलीं आमी सांगत वताले हांव आतां
ते दुसऱ्या डिनरी आले हांव सिरवण डिनरीन आसतना हांव कितें जालें पात्राबाच्या गॅदरिंग हांव धांवतालो पोट्टा जावन धांवन आयलो आनी तांच्या गॅदरिंगान गेलो आमी गोंया गेले एक मिटींग आसलें 15 जाण मिटींग जालें आमचें 2 दिसांचें आनी संजेर इल्लो टायम मेळ्ळो ते एक बेतुलबाती सनसेट बीच म्हूण आसा सूर्य बुडचें एक बीच आसा थंय आनी आमी सगळीं 15 जाणां थंय गेले 15 जाण पात्राप एक 2 जाण मात मोठे आसले आनी उरले एक 13 जाण बरे लांब दीग गटायचे मुटायचे आसले आनी अशें आसा आमी थंय वचून उबे रावले हांव अशें उबे रावन आमी एकामेका कडेन उलयताले हांव सूर्य बुडोवन 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 वेतालो आनी आमी अशें पळयलें आनी अशें म्हणटाना एक 5 जाणां ह्या धव्या कातीची बायली गोरी त्या वाटेर चलोन वेतात ही अशें चलोन वेतात की आमी 15 जाण रावल्यार आमकां आनी पळोवना आमकां पळोवना ह्या वेळार एकलो पात्र म्हणूंक लागलो ही पळय आमकां पळयनासतना कांयच एक भोगणा नांत म्हूण दिसता हांचे थंय आमी इतले जाण 15 जाण रावल्यार आमकां पळयनात न्ही गी ताका तो म्हणूंक लागलो त्या देखून तांची कात गोरशीत आसा धवीत आसा आनी एकलो पात्र म्हणूंक लागलो आमी पळय कशें आसा तांबडे गोरे आमी इल्ले तामशे न्ही गी कांदू बण्णा म्हणटा आमी आमकां एकामेका पळयल्यार कांदू बण्णा आमचे थंय ताका आनी एकलो पात्र म्हणूंक लागलो आमी कित्याक तामशे गोरे गी म्हळ्यार आमकां भारतीयांक इल्लो राग चड आनी आमकां मंगलोरियनाक आनीक चड आमी इल्ले तिखसाणीचे दुकरामास खाता हांव तिखसाणीचे दुकरामास केल्यार तुका आनीक शिके राग चड त्या वेळार हांवें म्हळें आमकां राग चड जाल्या देखून आमी सोबीत दिसता राग येतना सगळे रगत आमच्या मुखा म्हळ्यार परजळटा तामशे गोरे तुमकां एकादो तुमी राग येतना कशें दिसतात म्हणून पळयचे तर दुसऱ्या मुखार वचून रावं नाकात आरश्या मुखार वचून रावा इल्लो वेळ आरश्या मुखार वचून रावन पळया आनी तुमी कितें दिसतात कितले सोबीत दिसतात म्हूण पळया मागीर ते तामशे गोरशे आहा पळय तामशे पण देव उरल्या उपरांत मागीर आरश्या लागीं जावन पयसे नातल्यार इल्लें डेंजर आसा राग आयल्यार मोगाचे न्हू तो राग बऱ्या तरान आमकां निवरोंक कळत जाय त्या देखून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा 4 अध्याय 26 आनी 27 वोळ एफेसकारांक बरयलें पत्र 26 आनी 27 वोळ आमकां कितें सांगता म्हणलें आमी आयकूया एफेसकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 26 आनी 27 वोळ तुमकां राग येवचो आसा हा पळया तुमकां राग येवचो आसा गी म्हणटा तुमकां राग येवचो आसा गी रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका हळे राग येवं नजो म्हूण सांगलां गे थंय सांगलां तुमी कितें मौनार उरता राग येवं नजो म्हूण सांगलां राग येवचो आसा गी राग येवं नजो म्हणना तुमचो राग तुमकां पातकाक ओडचें नाका राग येवं दी पूण पातकाक ना कारण जावं दी पातकाक ना कारण जावं दी पळया राग येवं नजो म्हूण सांगना राग येवं दी पूण पातकाक ना कारण जावं दी कित्याक पातकाक ना कारण जाय उपरांत तुमी सगळो दीस रागान रावचें न्ही तुमी सगळो दीस रागार रावचे न्ही पयले पटे आमकां घरांत जायते फुलां झाडां आसलीं 50 फुलां झाडां आमी सकाळीं मागचें त्या वेळार फुलां चड जायनातल्यार पुरो म्हूण तुमी कितें मागतात फुलां चड जावं दी आनीक चड जावं दी आमी म्हणचे उणी फुलां जाल्यार पुरो माय म्हणटाली कोण आमची फुलां चड जावन म्हूण पूण आमी उणी जाल्यार पुरो कित्याक काडूंक आनी बांदूंक वेगळी जाता न्ही गे थोडी थोडी इतली फुलां जाताली 40-50 चेंडू हय्यो त्या दीस आमची एक विदोळी पळय जाय खेदाळा हे मूग जाता काय आमकां काण 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 पुरो जातालें आनी ते हॉलिडे आसले न्ही एप्रील मेयांत त्या दाळे वत पडटना आनीक चड फुलां जातालीं आनी काडची त्या वेळार म्हजी भयण आसलें व्हडले भयण ते बारीक हुशार ताचे इल्ले बुदवून काही करसिताले ते चड फुलां जाल्ल्या दीस कितें म्हणी कर्ण पुगोवन माय कडेन घाले म्हणी कर्ण उलोवन थोडे झगडे कर्ण वचून कोंटार बसताले 2 पारां म्हणसर येनातले त्या दाळ आमच्या मायन म्हणचें आसलें ताच्या मुखा वेळार व्हरून थोडी भातां उड्या लायो जातात की पळया म्हूण पुगोवन बसतात सगळो दीस बसनातले फुलां काण बांदून काट्याक धाडचें म्हणसर मात्र रागार बसताले मागीर असो राग निवरतलो त्या दाळ आमी सोडिनातले 2 पारां जेवंकूच दिनातले ताका आमी रागार सगळो दीस बसचे न्हय तो राग येवंक पुरो तेत खिणान तो नापयस जाय राग खिणान नापयस जाय मोगाचें न्हू हो राग आमी काणान बसले हांव तर
कितें जाता कोण राखोन रावला म्हूण ताका मुखार सांगलां तें. सैतानाक तुमी इडेन्स दिनाकात. सैतानाक तुमी गिडेन्स दिनाकात. म्हळ्या सैतान एका व्हडल्या वाघा बरी गरजोंच्या वाघा बरी शिवां बरी तुमकां ग्रासूंक राखोन आसा म्हणटा. ग्रासूंक राखोन आसा. तर राग सगळो दीस बरो दोन बसचे न्हय. राग येजय. राग आयल्यार आमी इल्ले सोबीत दिसता थोडे फाटी. आनी थोडे फाटी आमी ह्या तवश्या बरी कूल लायक कुकुंबार म्हणटा अशें तो थंडायन आसच्या बदलाक इल्लें गरम जायचंय थोडे फाटी. पूण तो राग तेच घडये मायाक जाय तितले वेगळी मायाक जाय. आमच्या रेतीर मंदिरात डिवायन रिट्रीट सेंटर पोटाक जायतीं जाणां येतात. अशें येता आसतना एक फाटी एकली म्हणा लागली फादर आमच्या घरांत कालेंगी धांवता रातीर धांवचे दिसा धांवना. म्हळ्यार खंय हुंदीर धांवतात कोण ना इल्लें वखद दवर एलिफेशन दवर म्हणून सांगलें. ना फादर हर एक फाटी कालेंगी धांवता फादर तुमी एक दीस येतात की आमगे जाय सोनवार आयतारा म्हाका त्या वेळा फ्री आसलें. आतां हांगा रेतीर मंदिर आसलें फ्री इल्लें उणें जालां पूण त्या वेळा हांव फ्री आसता म्हळ्यार आयतारा येता. आनी ते मेची म्हयनो मे म्हयन्यान कॉल एक दग त्या वेळा आनी हांव लोप गेलो आनी तांचें घर सोदून काडलें. हय भितर वेता आसतना गामांत बुडलो आनी भितर वेता आसतना येजमान धांवन आयलो म्हणल्यार फादर ये फादर स्वागत तुमकां जायत म्हूण गेलो सीदा भितर एक फावटी फॅन घाल सायब हांव म्हळ्यार. आनी तो वचून सीदा फॅनाची सुच्ची दामतना हांगाचे फॅन घुवंक सुरू जालें. ते मुखार आसले फॅन हाय स्पिडार घुंवता. म्हळ्यार ते कोणाक फॅन घालाय ते आमच्या पेट्याक फादर पेट्याक. त्या दळा ताका म्हळें आमची गत पेट्याची की फास्ट जाल्या सायबा तुमचो पेटो आरामेर त्या फॅना बंदा बसला. आमी एक गाम पिळ्ळ सांगलें न्ही देवान तुवें वचो ह्या एडन बागेदान वचोन गाम पिळ्ळ कश्ट काण तुज्या कुटुंबा बसी जाय आनी तुज्या मनशाचें जिणें तें म्हूण सांगलें जावन आसा. तेजो उडास आयलो म्हाका. हांवें म्हळें नाय पूण म्हाका पेट्याचें इल्लें बें दिसतालें गेतालें ओडलो बेटो. आनी हांवें म्हळें त्या पेट्याक चिक्कें भायर वचोंक सांगताय म्हाका इल्लें बें पेट्याचें म्हूण सांगलें. हळटार पेट्या लागीं गेलो. तेणें पळय लागलो आनी म्हणा लागलो ताच्या काना लागीं वचून टॉमी भायर वच रे. टॉमी आवळे भायर वच म्हूण हाणें कितें गान हांगा आयिल्ल्या बरी भायर वच रे म्हणलें आयकल्लेंत अशें पांय दवर न्हिदलो आनी एक पांय आपल्या काना वयर घालून गट्टी न्हिदलो. म्हणा लागलो हाका कितें चिंतलें गाण्या पाद्राप कितें चिंता म्हूण चिंतून म्हणा लागलो फादर हो पेटो हांवें सांगलें आयकूंकूच आयकना फादर हो पेटो म्हजे म्हाका क्यारीत करिना फादर. पूण म्हजी बायल एक गरजणी जाल्यार आसा न्ही तो पेटो तितून धांवता म्हणा लागलो. बायल पाद्राप येता म्हूण मासले घडी साळ नासली म्हूण दिसता. दोय काडून तो भायर धांवन येचे की म्हाकाय पळना त्या गोवाक पळना. एकच जाण एक बोब घाली फामी भायर वच रे. तेव्हा एकच एका गरजेन टॉमी तितून वचून मागीर हळटार पाटी पळयता आसात गी म्हण. हें जालें एका मिनिटा भितर ही त्या टॉमी फाटल्यान धांवली. हांवें गोवाक म्हळें हें कितें एवढी तुमगेर पेटो धांवता ताचे उपरांत तुजी बायल धांवता आनी इल्ल्या वेळान तुवें धांवताय की ना फादर कितें जाता की म्हण म्हाका कळीत ना म्हणा लागलो. ताका इतली लज बगल्ली की ताका कितें करचें म्हण कळीत ना. ही धांवली हांव पळोवन तसा कितें करता पळय म्हण धांवली पेट्याक धरलें बरें करून पुसलें 2 कीस दिवन पेट्याक उकुल्ल काडून पाटी आयली. हांव म्हणलें सायबीण हें कितें आत्तां इतलो व्हडल्या दरा म्हळें टॉमी भायर वचलें म्हळें आतां त्यात टॉमीक धरून आपण बरें करून पुसून ओवन हाडून येताय. ओवन हाडून येता मात्र न्ही मुखार गेली. एक डब्बो आसलो ते सायडीर तांतले दांगणे काडून 2 बिस्किटां काडून पेट्याक कावेता. हांवें म्हळें आत्तां इतलो राग आलो पेट्या वयर आतां हें कितें मोग जालो काय हें कितें सायबिणी म्हणटा ती म्हणून एकत्ताने राग आयलो फादर. तुमकां बें दिसलें म्हळें न्ही गे म्हाका एक राग आयलो ह्या पेट्यान कालें भितर बसचें म्हूण एकत्ताने गरजो घाली फादर. पूण उपरांत म्हाका ताची बिरमत दिसली. आमकां पेट्या वयर चुकण्या वयर कुंकळा वयर गोरवां वयर बिरमत दिसता मनशा वयर बिरमत दिसना. त्या देखून आमी थोडे फावटी मांस सांगाता म्हाका सगळें विचार तूं मांस खायना ना हांव मांस खायना कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी मांस खावन रूस जावन मांसां खावचीं आसात आमी त्या देखून मासली मात्र खावची. म्हज्या भावानी म्हणून जायते फुडें आमी चिंतिना. ही म्हणा लागली फादर म्हाका कितने राग आयलो पूण उपरांत म्हाका ती बिरमत दिसली. त्या देखून त्या पेट्याक उकुल्ल हाडून आयली. ताचें सगळें आंग हांवें पोशेलें
आनी ताका 2 बिस्किटां दिली. हांवें म्हळें तुजो पेटो चिंता कोन्ना, हिका हरी एका दिसा राग आयल्यार बरें आसा, कित्याक म्हाका 2 बिस्किटां मेळटात खावंक म्हूण. मोगेचे भावन आनी भयणीनो, आमकां येवचो राग, हे राग आयल्यार व्हड न्हय, तो तेंत आमी दवरून बसचे न्हय. ते जाल्यार तो द्वेश जाता, हगे जाता, दुस्मानकाय जाता, मागीर मोसोर जाता. थोड्यांनी म्हणच्या फादर म्हाका जायतो मोसोर, ताणी बरें जाल्लें पळोवंक जायना, आनी बरें जाल्लें पळोवंक जायना. हांवें म्हणचें आसा म्हाका बारीच खुशी हेरांनी बरें जाल्यार हांव ताळयो भेट्टा, नाचता, हांव नाचता. हेरांक बरें जाल्यार, कित्याक हांव इस्कॉलांत आसतना जायत्या भुरग्यांनी एक बरें बरें रिजल्ट येता आसतना म्हाका खुशी जाताली. आनी हांव म्हणटालो कोणचीय भुरगीं जावं दी, ताणी बऱ्या तरान बरें परफॉर्मन्स केलें जाल्यार म्हाका बारीच खुशी जाताली. तेच म्हणून परफॉर्मन्स करनातल्या भुरग्यांक आमी पयस दवरिनातले. पूण हेरांनी बरें करतना, हेरांनी बरें जाता आसतना, हेरांच्या जिवनांत बरें जाता आसतना आमकां जायते खुशी भोगूंक जाय, संतोश भोगूंक जाय. मोगेचे भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमी हें करूंक जाय. आनी अशें करता आसतना आमचें वजें हळू जाता. आमी रागार रावल्यार मात्र ते द्वेश जाता. राग थंय निवरून घेतलो जाल्यार बरें म्हूण आमी सांबाळ्ळें जाल्यार आमचे थंय तो मोग जाता. आमचो मोग फकत एका दिसाक, एका वेळाक, काळाक न्हय, निरंतर आमचे तावन मोग वळोवंक जाय. हें जावन आसा खरें क्रिस्तांवपण. जायते आमकां पडोन वचोना. आमी चिंता तो तशें करता, आमी तसं करता. जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है, लेकिन बाइबल नहीं बदल गया है. बायबलाची सता आजुनूय आमची बदलो ना. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, थंच मोग, थंच मायपासपण, थंच बोवार्थ, थंच शांती समाधान. हर एक कितें बायबलांत आसा, जें कितें संपावलां आमच्या सांगता उलयता, हर एका त्या धिरव्या विशयांत ती आमी मांडून हाडूंक जाय. आनी आमचें तें आसलें हगें द्वेश आमी मोन घालूंक जाय. ह्या वेळा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एक घडी भर उबे रावया, सगळे आमी उबे रावया. जेजू मुखार आमी सगळीं कालती जावया. फाल्यांच्या दिसा हांगा कुडीची पिडाक गुण जावचें आराधन आसतलें. ह्या आराधनाक तयार जावन म्हज्या कुडींत आसलें सगळें उणेंपण, म्हज्या काळजांत आसलें तें उणेंपण, म्हज्या काळजांत आसलें नाका जाल्लें तें सवा, म्हज्या काळजांत आसलें नाका जाल्लें तें ओझें, म्हज्या तकलेर आसलें तें ओझें, हांवच आपट्टो, हांवच बरो आनी बरी म्हणलें तें चिंतप आमी देवा मुखार वळखून घेवया. आमचें थंय कितेंय उणेंपण आसा, म्हजें थंय कसलेंय पातकाचें बरो आसा, थंय सगळो आमी वळखून घेवन आमच्या नेणटेपणां जावन आमच्या जाणटेपणाक, आमच्या हर एका वावरांत, आमच्या हर एका ताळण्यांत, आमच्या हर एका वडण्यांत दत्त जेजू आमकां आदार दिवन दी. आमचें वजें हळू करूंक ताणें आमकां आपयलां. हर एकल्याचें वजें, सांग बरं तें स्वार्थपण, सांग बरं तें हगें. जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटाचेर, तें नांव म्हज्या वंटाचेर काडटा आसतना तें नांव आपट्ट नांव म्हजें. तुज्या नांवांत म्हजें नांव मिसळणी जावं दी. तुज्या जिवनांत म्हाका दिल्ल्या त्या नांवाचें वर्तेपण जावं दी. तुज्या जिवनाचो थोडो चेहरो म्हज्या जिवनांत रुपी जावं दी. तुजें जिवनच म्हजें जावं दी सोम्या. आनी तुजी वर्ती जिविताची घुटां, जिविताचें सत हांव मानून घेता आसतना तुजें नांव आसल्यार पुरो. जेजू म्हूण आमी गायता आसतना, जेजू म्हूण आमी आपयता आसतना, जेजूच्या नांवांत आसली ती सकत म्हजें तें आसलें उणेंपण खाण उडोवंक शकता, म्हजें तें आसलें मेळेपण नितळ करूंक शकता, म्हजें तें आसलें अणमेळपण बरें करूंक शकता. म्हज्या भाव आनी भयणी, तुज्या काळजांत ह्या वेळार नाका जालो क्रोध, नाका जालें हगें, नाका जालो मोसोर, नाका जालें पारीकपणाची चिंता. कोणें तुका दुखयला जावंक पुरो, जायतें तुका दुखयला जावंक पुरो. परवांच्या दिसा म्हळ्यार बेस्तर दिसा आमच्या भितरल्या गायचे धुवन काडचे ती रीत आराधन आमी हांगा चलोवन व्हरतले. हांव फाल्यांच्या दिसा कुडीचे गाय धुवन काडचे आनी परवांच्या दिसा भितरले गायता इन्नर वोन धुवन काडचे आराधन आमी चलोवन व्हरता आसतना हे आराधनांत आमी बरें फळ जोडूंक, आमचे सगळे आसले मेळेपण काण उडोवंक आमी आयती जावया. आमकां आसा एक वखद जेजूचें नांव. जेजूचें नांव आमी काण मागता आसतना
जेजूचें नांव आमच्या भितर वेता आसतना जेजू जेजू म्हूण आमी आपयता आसतना ते जेजूचें बरेपण आमच्या काळजान रिक्त आसतना आमचें मेळेपण नितळ जातालें ना तर आमी तें काणूनच कुड्ड्या बरी आमी आनी एकल्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जायना एका कुड्ड्यान आनी एकल्या कुड्ड्या वाट दाखोवंक जायना तशेंच एक नितळ काळजाचें न्ही जाल्ल्यान आनी एकल्याचें काळीज नितळ करूंक जायना पातक नातलो जेजू आमच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो पातक नातलो जेजू ह्या संवसारार ताणें आमच्या मोग करच्या खातीर आमकां सुटका दिवच्या खातीर साल्वसां दिवच्या खातीर ह्या संवसारांत तो देंवल्लो आनी जल्म घेतिल्लो आनी त्या द्वारे आमकां सडवण दिली आज तेंच जेजूचें नांव तुज्या काळजा भितर रिगोंदी तुज्या मोती भितर रिगोंदी तुज्या हर एका शब्दांत जेजू म्हणून तें आपय जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांनी म्हणलें गीत आमी गावया आडयो पेडया मागाच्या नांव जेजू तुझें नांव म्हज्या वंटाचेर जेजू तुझें नांव म्हज्या मेळाचेर जेजू तुझें नांव सकाळी सांजे जेजू म्हजे थंय जियेता जेजू तुझें नांव म्हज्या वंटाचेर जेजू तुझें नांव म्हज्या मेळाचेर जेजू तुझें नांव सकाळी सांजे जेजू म्हजे थंय जियेता जेजूचें नांव हांव उठता बसतना खाता जेवतना आनी विशय घेतना ते नांवांत आसा ते वर्तेपण तें आतां आमी आपणावन घेवया जेजू तुजें नांव उठता बसतना जेजू तुझें नांव उठता बसतना जेजू तुझें नांव खाता जेवताना जेजू तुझें नांव विशय घेताना जेजू म्हजे थंय जियेता जेजू तुझें नांव उठता बसताना जेजू तुझें नांव खाता जेवताना जेजू तुझें नांव विकता घेताना जेजू म्हजे थंय जियेता जेजूचें नांव म्हज्या कामांनी म्हज्या कश्टांनी म्हज्या सुखा दुखांत जेजू हर एका म्हज्या वळवळ्यांत जेजू हर एका म्हज्या खळवळ्यांत म्हजें तें आसलें सगळें दुखां पसून काडूंक तें जेजूचें नांव म्हाका हांवें उगडून घेतलें तें काम परत मेळच्या खातीर ह्या दुसरें काम म्हाका मेळच्या खातीर हांव आज मागता आसतना जेजूचें नांव काडून हांव उलो करता आसतना परत जेजूच म्हज्या कामांनी ताचें नांव म्हज्या कामांनी व्हडल्या तरान पदवी ताची वळणी जावली जेजू तुझें नांव म्हज्या कामांनी जेजू तुझें नांव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुझें नांव सुखा दुखांनी जेजू म्हजे थंय जियेता जेजू तुझें नांव म्हज्या भुरग्यापणी जेजू तुझें नांव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुझें नांव सुखा दुखांनी जेजू म्हजे थंय जियेता म्हज्या भुरग्यापणार तो जेजू म्हज्या आवयन म्हाका दिल्लो जावन आसा म्हज्या बापायन म्हाका दिल्लो जावन आसा त्या जेजूचें नांव काडटा आसतना म्हजें थंय उमळून येवचें तें बोगडां इतलें आपुरबायेचें आसलें हर एका सक्रामेंतान सांग बरो तो प्राजस सक्रामेंत सांग बरो तो कुंभार सक्रामेंत सांग बरो तो क्रिस्त प्रसाद सांग बरो तो लग्नाचो सक्रामेंत सांग बरो तो वर्तीचो सक्रामेंत हे घेता आसतना जेजून तो म्हाका आदार दिल्लो जावन आसा तो जेजू म्हज्या भुरग्यापणार म्हजें नेणटेपण ताणें पळयलें जावन आसा नेणटें काळीज मोळाचें काळीज नितळ निर्मळ काळीज ताणें म्हाका दिल्लें जावन आसा उपरांत हांव वाडोवन येता आसतना म्हज्या जाणट्यापणार ताचो जायतो अवसर पडलो जावन आसा त्या जाणट्यापणार कितेंय सोडून घडला तर तें जाणटेपण म्हजें व्हरत्या मोगान ना तर तें जाणटेपण नितळ निर्मळ ना तर जेजूचें उतर ह्या म्हज्या जाणट्यापणार जाय जाली सावकासाय म्हाका दिवं दी जेजू तुझें नांव म्हज्या भुरग्यापणान
जेजू तुझे नाव म्हज्या नेण्ट्या पोणा जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणट्या पोणा जेजू म्हजे थंय जियेता जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्या पोणा जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणट्या पोणा जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणट्या पोणा जेजू म्हजे थंय जियेता होय सगळे म्हजे भोगणां ह्या वेळार म्हज्या भोगणांनी जेजू म्हाका आदार दिता कसली ती भोगणां सांग बरो ती कठोरायची कठीणायची हे सगळे कठोरायची कठीणायची विरोधपणाची भोगणां म्हजे ते आसात नाका जाल्ले वायट भोगणां म्हजे ते आसात नाका जाल्ले वायट चिंता म्हजे ते आसात हे सगळे जेच्या उतरांत जेच्या नांवांत म्हजे ते आसले ओडणे म्हजे ते आसली येवची ती ताळणी नाका जाल्ले ताळणी म्हाका येतात फटकान पडोंक जावं दी नाका जाल्ले करूंक जावं दी आपल्याची आशा जावं दी रक्तमासाची वंदवणी जावं दी म्हज्या दोळ्यांची पुसलवणी जावं दी हे सगळी कांडको जेजूचें नांव म्हज्या भोगणांनी ओडण्यांनी आनी ताळण्यांनी हालेलुया 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 सगळे म्हणजे कोण जेजूची कोण तुझ्या वडिलांनी जेजू म्हणाबाई जेजू जेजू म्हणाबाई जेजे नाबाई जमगेचे नावांचे नाबाई जेजे वरते पण संबंधरा मगो देव तुका या वेळा आमेता जेजे बरे पण तुका दिता जेजू 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 सगळ्या या भुरग्याच्या तकले जाऊन तळवे पर्यंत तुझ्या आम्हाला रगत द्यावा इसम्या तुझ्या पवित्र अवसरांचा हात सम्या तुझ्या पवित्र ह्या जाग्यार ह्या वरच्या पुंशदांत हांगा जाल्यार हरियका भुरग्याचंय साहित्य बरें म्हणच्याक स्वताचे अधिकार चलोवन सम्या जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू 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 सवयेचो पाव सांगा जावन सम्या जेजू बरें म्हणाका जावन दी साहित्य बरी सुटका हांगा जावन बरी भलायकी जावन भोगत गेले खामा ताका फाटी मेळा सम्या आपल्या कुटुंबाच्या समरांत ताका मेळा दे बाबायल्यामध्ये बरें म्हणणार बाबायल्याच्या जिवनांत त्याचे झगडे सुरू आसत हे सगळे आम्ही समजून घेऊ संपतरा जेजूक आम्ही समर्पित केलं आमचे जीवन हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया 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 जेजू हालेलुया जेजू 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 आपण सम्या हर एक काळजा आपण सम्या हर एक भोगणा आपण सम्या हर एक खोड आपण सम्या त्या जीविताक काय झालं बरे पडते सम्या हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया भुरग्याच्या जीवनात सगळे बरे म्हणाड सम्या त्यांच्या देवाने माझ्या म्हणल्या बरी माझे सगळे सिच्युएशन माझी परिस्थिती बरी जाऊन सम्या माझ्या समस्या सगळे जायचं बरी आरती सम्या माझ्या समस्या जायचं बरी आरती सम्या हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया 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 पश्चिम जकबाचे पत्र 4 अध्याय आमची खंत बेजाराई आमचे थंय उणेपण थोडेपडी आमी मागिल्लें आमकां मेळना हें कित्याक म्हणून आमी समजून घेतलें जाल्यार मुठव्यान आमी पळोवया कितें आमचें थंय आसा कित्याक म्हजें थंय आसलें नाका जालें अणवेपण कित्याक म्हजें थंय तो मोसोर कित्याक म्हजें थंय लौकीकपण हें सगळें आमकां जकबाचें पत्र 4 अध्याय 1 तावन वळींत आमकां सांगता आमी तें आयकव्या तुमचे मदें लढाई आनी झगडें खंय तावन उपजता तुमच्या मध्ये लढाई आणि झगडे खंय तावन उपजता जायती जाणां म्हणटा म्हाका ताचे कडेन झगडे जातात आमकां समाना आमी ताचे कडेन उलयना आमकां ताका पळयल्यार जायना आमी हे लढाई आनी झगडे झगडे जावंक पुरो जाग्या खातीर मोगाचे न्हू झगडे जावंक पुरो वाट्या खातीर झगडे जावंक पुरो हे कुंकळ येयल्ल्या खातीर
झगडे जावंक पुरो एकामेकाचे संबंध बरे नासतना आमी एकामेका कडेन झगडचे विनाकारण आमी झगडचे जावन आसा मोगाचे न्हू. हे झगडे आमचे थंय जायते पटी पळोवंक मेळटात. हांव दियेकोन जावन पेर्नाल भिरकेचेंत आसलो. फादर वलेरियन सज तांची भलायकी इल्ली बरी ना आतां ह्या दिसांनी. ते म्हजे विगार जावन आसले आनी ह्या वेळार पेर्नाल म्हजे आचाळी जावन आसलें. सगळ्यांक हांव जायते वळखतालो थंय. म्हाका आयताराच्या दिसा सांजेर कुमगार व्हरोंक आसलो, प्रायस्तांक आनी पिडेस्तांक. आनी थंय एकली प्रायस्त व्हडली माय आसली, एक सुरीत आसली व्हडलें घर. हांव वेता आसतना एक दीस तिच्या कडेन कुशल हांवें दिसलें भुरगीं घेयात व्हडली मांयक. ती म्हणा लागली सगळीं भुरगीं इस्रायलांत आसात, बैला गांवांत आसात, जायते जोडटात, पूण हांव एक सुरींत आसा, एकलींत आसा. ह्या दिसांनी जायत्या घरांनी ते गत भुरग्यांक थंयत रावंक जायना, तांणी गळज हे पडटा. त्या देखून आमची थोडे व्हडे मालगाडी एक एकलींत आसात. आनी अशें आसता तिचे कडेन हांवें सांगलें व्हडली मांय हांगा थोडीं भुरगीं आनी म्हाका दिसतात तांकां थोडे पटी तुमी आपयत न्ही गे, जाय जाल्यार इल्ली चॉकलेट हांव हाडून दिता. सांजेर तांकां ती एक चॉकलेटां दी तूं. आनी ती ते पेपरमिंट दिले जाल्यार ती येतालीं तुजे लागीं, थोडें नाचतालीं, तुका संतोश जातलो. ना 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 तांणी म्हज्या घरा येवचें नाका. हांव म्हळें कित्याक येवचें नाका? हांव तांचे कडेन उलयना. हांव म्हळें व्हडली मांय कितले दीस उरल्यात तुजे? आनी ते म्हाका कळीत ना. तुजे चड दीस हांगा गेले, उणे उरल्यात, त्या देखून तुवें बरें तरान नाचचें बरें न्ही गे. ना म्हाका तेंचे कडेन उलोवंक जायना म्हणा लागली. जायत मागीर दुसरे आयतारा आयिल्लो, हांव त्या शेजाऱ्यां गेलो. ते ल्हान दोगां भुरगीं आसलीं आनी भुरग्यां कडेन जिके उलयतालो. अशें उलयता आसतना आंगणांत एक व्हडली कंबळी कीड सरताली. हांवें म्हळें हांगा कांय झाडां गिडां कांय दिसनात तुमच्या कंपाउंडांत, ही खंय ना कंबळी कीड आयली. त्या दळा ती तांची आवय म्हणा लागली ब्रदर पळया त्या व्हडली मायचो आंबेरूख, त्या आंबेरूख असो एक पांटो हांच्या कॅम्पसाक आयला आनी तातूंत हांव कोली आनी ते पडटा आसतना एक कंबळी किडी पडल्या. आनी हांवें म्हळें ही भुरग्यांक लागत जाल्यार मागीर मस्त खर्च जाता, ती काण उडया. मागीर हांवें ती काण उडयली आनी हांवें म्हळें हे इतले ल्हान नेणटे भुरगे आसतना त्या व्हडली मांय कडेन सांगून जावना तो पांटो कातरूंक, ती कातरूं जावचो ना, तुमी कोणा म्हणे आनी कातरूं नजो गे. ही म्हणा लागली ब्रदर ते पांटो कातरेच्या विशयान उलयनाकात. हांव म्हळें काल्या त्या पांट्यार कांय नातलें, आंबे नातले त्या दळा फुलां मात गेल्ली. हांव म्हळें कांय ना, तो एक ल्हानसो पांटो कातरूंक जायना गे. हांवें कितले फुटी तिका सांगलें, तिचे कडेन वचून सांगलें तो पांटो खातीर आमच्या भुरग्यांक हांगा कश्ट आनी आमच्या कंपाउंडांत थोडी कोली आनी पडटा. ती म्हणा लागली तुमचो आनी आमचो संबंद बरो ना, तो संबंद बरो नातल्या देखून हांव तो पांटो कातरिना. त्या संबंद बरो जावच्या कडेन त्या पांट्याक कळलें कनेक्शन आसा की देवागत. हांवें म्हळें वयकी बरोबर न्हय, परवां आयतारा हांव तो पांटो कातरून घालता. ताका ती म्हणा लागली तिच्या कडेन ही सारा पयलें पांटो कातरच्या पयलें. ना ना ती म्हजी बरी फ्रेंड जाल्या. हांव केदाळ वचून तिचे जितके केस धवे आसले ती इल्लो सेंडो सुटोवन सो मागीर केस आनी बिजोडे करचे. मागीर तिच्या कडेन कुशालाय उलोवन आनी इल्लो गम्मत करून येतालो. आनी अशें आसता हांवें म्हळें कांय म्हणना ती येवच्या आयतारा हांव खाण घालता, तुमी कांय भियेनाकात, त्या विशयान तुमी कांय फिकीर करिनाकात म्हळें. आनी हांव गेलो. सांजेर वचून जेवतना पाद्र कडेन सांगलें फादर त्या कार्मेंट आंब्याचो पांटो तांच्या शेजाऱ्यांच्या घरा गेला, तो परवां आयतारा हांव कातरूंक गे म्हूण विचारलें. ताका पाद्रा म्हणा लागलो कातरूंक सोडल्यार कातर, कातरूंक सोडल्यार कातर म्हणा लागलो. जायत व्हडना म्हण हांवें दुसऱ्या आयतारा कोयती घाली, ते बायकाच्या बॉक्सान धरली आनी लोप गेलो कुमगार काणयलो आनी सीदा गेलो धरलो थंय वचून. आनी बायक दवरता आसतना ही भायर दिसना, येरा दिसांनी कदाळे भायर येवन ये ब्रदर गुड इवनिंग ब्रदर म्हणची हात दिसोंकूच दिसना. अशें आसता. हांवें कितें जालें काय ही खंय गेली हुशार नांगे म्हण शिक्के मुखार वताना ही बुसू बुसू करून भितर बसल्या. हांवें कितें आज वडो पुगला तुजो? काय ना म्हणा लागली. थंय ये म्हळें. तितल्यार ती म्हाका म्हणा लागली पेंगटाक हात धर न घट्ट. ब्रदर कितलें काम करूंक आयल्यार पळय तितलेंत केल्यार पुरो. वॉर्निंग दिलें तूं म्हाका. हांव घेत रावलो. जायत मागणें करया कुमगार कडेन मागीर पळया म्हणून सांगलें. आनी कुमगार दिलो. कुमगार कडेन गेलो.
मागणें करतना कांय आवाज आयकोना हेरा दिसांनी बरी मागताली आवाज आयकोना मागणें जालें आनी हांव सोपार बसोंक म्हूण वेता आसतना ही म्हणा लागली आनी मुखार तुमी म्हजे कडेन कितें विचारतात म्हण म्हाका कळीत आसा तूं केदळा मांत्रिका जाल्ली म्हळें हांवें तूं केदळा मांत्रिका जाल्ली गे ना म्हाका कळीत आसा तुमी म्हजे कडेन त्या आंब्याचो पांटो कातर म्हूण विचारतात कातरुंगी म्हूण विचारतात म्हणा लागली वय तुका कळीत आसा न्ही तर हांव तो पांटो कातरुंगी म्हळें हांवें थंयच पांटो मात कातरूंक जायना म्हणून हांवें म्हणलें व्हडली माय काले व्हडलो पांटो ल्हानसो चड जाल्यार 10 आंबे जातीत ते 10 आंबे हांव तुका हाडून दिता पूण म्हाका तो पांटो कातरूं जायत पांटो कातरूंक जायना ती म्हजे कडेन उलयनात आनी हांव तांचे कडेन उलयना त्या देखून वो पांटो कातरूंक जावंकूच जायना हांव मागीर चर्चा करूंक पडलो हांवें पाद्राबा सांगलां आयतार हांव पांटो कातरून येता कोयती हाडून आयला पाद्राबाची आनी आतां पाद्रा विचारतालो म्हाका सांजेर म्हणून हांव जायते तिचे कडेन चर्चा करूंक लागलो हळी म्हायती तशें न्ही धाकटे भुरगीं आसात ते भुरग्यां आख्रेक ती म्हणा लागली आनीक चर्चे गिरचे कांय करची गरज ना हांव मेली जाल्यार तो पांटो कातरूंक सोडिना देवा एका पांट्या खातीर मोरोंकय तयार आसात आमची क्रिस्तांवां मागीर हांव तेणें वचोना दियाकोन जाल्ले उपरांत कित्याक म्हळ्यार ती मेल्या म्हण दिसता आतां त्या पांट्यार कळत जाल्यार हां मागीर पळयलें हांवें सादारण पांटो कितलो व्हड आसा म्हण हिच्या गळ्याक एक दोरी घालून त्या पांट्याक दोरी घाली जाल्यार ही उमकळची ना पांटो सकयल येवंक ल्हानसो पांटो तो कांय ना जाल्यार त्या पांट्या जर उमकळटा आमी हगे वचर आमचे मदें झगडे लढाय लढाय सांजेर फाटीं गेलो इल्लो निराश जावन गेलो काम आयिल्लें करूंक जालना न्ही म्हूण पाद्राब रेडी आसा पांटो कातरलोय रे म्हणा लागलो फादर कोणाचो कातरसो सोडूं ना फादर म्हळें हांगा सेंत नांवा खातीर मात्र क्रिस्तांवां म्हणा लागलो नांवा खातीर नांव कार्मेनबाई पूण भितर नाका जाली कुसाडाई नाका जालें हगे चित्त झगडे लढाई मगेच्या भावान आनी भयणीनो जायते वटेन कोरोना एक आमकां एक बरें लिस्ट हांव दिवंक सांगलें जायते जाणां पळयतालो डिवायन रिट्रीट सेंटर येताले जायते नाका जाल्ले बरें आपा म्हण जायते पयशे करताले थोडे हेणे जाणांचे बिजनेसाचे थोडे कामां करून पयशे करताले पूण आज ते पयशे कन खंय आसात मोगाचे न्हू आज ते लोकांक हांगा नान ते सस्नाचो विशय दिवं तांकां पाव करून दी पूण आमी नाका जाल्ल्या वायटाच्या वाटेर वचून आमी गळसिल्ले खंयच्याय फायद्याचे न्हय त्या देखून आमी बऱ्या तरान 4 दिसांत संतोसान उल्हासान जेजे हेरांचे कुलपां करून घे हेरांचे नाका जाल्यार उलोवन घे हेरांचे घोबरो करून घे हेरां कडेन लढाई झगडे करना जी जाल्यार समाधान आमचे थंय आसना मात्र न्ही खरें क्रिस्तांवपण आपणावंक जायना एकत आमी जल्मान क्रिस्तांव ह्या नांवान क्रिस्तांव जाय विंसवणेन क्रिस्तांव म्हणून नाका विंसवण जावन आसा खरें क्रिस्ताच्या वाटेन चलचें क्रिस्ताची मौल्य आमच्या जिवनांत जियोवची आनी तसलें जिवन सुखी जिवन जाता तसलें जिवन आमच्या वजें नातलें वजें हळू केल्लें जिवन जाता तसलें जिवन शांती दिवंक पावता आनी हेरांक देखी बरी जिवन जाता हें सांगिल्लें जेजून जावन आसा तुमी म्हजे सीस जावच्याक जें कितें हांवें केलां तें तुमी करीत जाय कशें तुमचो बाप बरो तशें तुमी बरी जाय कशें तुमचो बाप बरो तशें तुमी बरे जाय हे एक वांजलाचें उतरां आमच्या जिवनांत आमी घेतलीं तर हे वांजलत आमी जाल्या तर खंडी जावन आमचें जिवन कितलें संतोशाचें जातलें मोगाचें न्हू फाल्यांच्या दिसा आनी परवांच्या दिसा तरी उदाहरण म्हज्या जिवनाचें हांव तुमकां दितालो आनी हें उदाहरण दितना तुमकां कळीत जातलें कशें आमी बदलावण करीत जाय आमी कशें आमचें मतांतर न्ही आमी करचें रुपांतर जावचें आमी रुपांतर जावचें हर एकल्यानी आपलें जिवन रुपांतर केलें तर आमी एकामेका थंय कितले धनात्मक तरान सकत ओडूंक शकता हांवें तिका सांगलें बाये कितें आसा म्हाका झेम येता न्हीद येता म्हजी तकली स्थिती हालता कितें आसा डेलिव्हरन्स जावना बाये डिलिव्हरन्स जावना त्या वेळार तिणें उक्ते केल्ले तिचे नाका जाल्ले वायटाची पोटली संपून तरान तिणें डेलिव्हर केली आनी तें जावन संपून तरान तिणें खाण उडयली आनी ती
परच्या दिसा रेतीरी घेवन एक खाणीक दिवन म्हणा लागली, फादर हांवें कितेंय चूक केलें जाल्यार सगळें कुमसारान हांवें सांगलां आनी तुमी म्हाका एक बक्षी आहा म्हज्या माथ्याक हात दवरन म्हाका आशिर्वादीत करा फादर, आनी म्हजी जिवान हांव बऱ्या तरान जियोंक देव म्हाका कृपा दिवं दी म्हणा लागली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, बरें जिवीत देवाचें वर्तें तेणें जावन आसा, बरें जिवीत देवाचें वर्तें निर्मणें जावन आसा. त्या देखून आमकां सांगता तुमचे मदें लढाय आनी झगडे कैदान उपजाता. मुखार एक वाचच्या, तुमच्या तुम्ही आशिजात ती वस्त तुमकां मेळना देखून ना तें मुखार, तुमच्या कुडी विश्वा भितर झूज मांडलेल्या खोट्या ओडण्यातय न्हय वे. पळया तुमच्या भितर कितें गेल्ली वातरतात, भायर तुमी ते दाखोवन वचो म्हण चिंतल्यार भितर आसलें भितर तूं उरना, मागीर ज्वालामुखी जावन येता, एकच चणे राग दामून दामून धरता, बुग्ग म्हूण वयर येता, उपराटून पडटा. आय कांट कंट्रोल माय एंगर. कंट्रोल एंगर म्हळ्यार तुका तुजे थंय एक सकत जोड घेवंक कळीत ना. तुका तें कंट्रोल करूंक जायना जावंक पुरो, जेजू कडेन विचार, जेजू कडेन सांग. जेजू कडेन सांगतना तो खंडीत जावन तुका तें दिता. तुमी आशेता ती वस्त तुमकां मेळना देखून खुनी करूंक सयत तुमी तयार. कितले आज कितले नाका जाल्यार अणवें काम घडटा, कित्याक आमी आशिल्ले आमकां मेळनातल्यार हांव म्हजें जिद्द सोडिना, म्हजें हगें सोडिना, म्हजी दुस्मानगाय सोडिना. आज नाका जाल्लें घडटा, आमी देवा मुखार कितले दुस्मानगायी मांडून घेता मोगाच्यानो. तर तुमी खुनी करूंक तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना, त्या पासत तुमी झगडटात आनी लढाय करतात. तुमकां तें मेळना, आपल्याची आशा कितले म्हणल्यार पावना, म्हजी भुक्त माना, आनीक म्हाका जाय, आनीक म्हाका जाय. हेच एका कारणाक आज पयशे ग्रेस्त काय, पयशे आल्यार सगळें जाता. व्यक्तित्वाक मोल दिवंक आमकां कळना मोगाच्या न्हू. पयशे कांयच करूं शकना. पयशे थोडे पटी आमी ते बऱ्या तरान उपयोग करुना, ते वायट उपाय केले आमचे सत्यानाश, आमचे देसवाट जावंक सयत पावता. त्या देखून तरी पूण तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना, त्या पासत तुमी झगडटात आनी लढाय करतात. तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी मागिनात. ना आमी मागता, हर एक बडी मागता फादर, ह्या रेतीर घेता फादर, ह्या नव्या नांव घेता फादर, त्या सक्रामेताची आराधना वेता फादर, हर एक कडेन वेता फादर, मागता फादर, मागता फादर, पूण म्हाका देव दिना, म्हाका मात दिना, उरल्या सगळ्यांक दिता. तो एक मोसोर ओडलो, हांकां दिता, हांकां दिता, म्हाका दिना म्हणलें. तेंत निर्भागपण तुजें, तितू दुबळी काय तुजी, तो म्हाका दिना. पूण हांगा कितें म्हणटा पळय, तुमी तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी मागीर वा तुमी मागता जावेत पूण तुमकां मेळना, कित्याक तुमच्या कुशलायेक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात, पाड इराद्यान तुमी मागतात. मगचे न्हू, आमी बऱ्या इराद्यान मागचे मात न्ही, देवाक आर्गां दिवचें, देवाक दिनवश्ट करची. तें कितें जाय तें जेजू कळीत आसा, देवाक कळीत आसा. त्या खातीर जेजू माथ्याच्या वांजेला म्हणटा, तुवें विसरचे पयलेंच तें कितें जाय तुका तें तुजो बाप जाणा. पयलें जुवांचें पत्र 5 अध्याय 14 आनी 15 वळींत परत आमकां सांगता, तुवें मागचें देवाच्या कुशेकाल, देवाच्या मांडावळे काल आसा तर तें सगळें तुका तो दितालो. आनी तुवें मागलें देवाच्या मांडावळे प्रकार आसा म्हूण तुका कळीत जालें तर तुवें मागच्या आदीन तो दितालो. तुमकां सांगता म्हज्या भावान आनी भयणीनो, हांवें ह्या रेतेरीच्या जिवनाक आयिल्ले उपरांत देवान खंयच्या दारान म्हाका नेटयलां, खंयच्या दारान ताणें म्हाका पोशयलां, खंयच्या दारान ताणें म्हाका नानंत वाट्यांनी उक्तें करून दवरलां, तें हांव तुमकां वर्णूंक साध्य. कित्याक आज हांव इतलो संतुश्ट आसा मोगाचें न्हू. हर एका घडये म्हळ्यार बरी हेरांक कुमो करून, हेरांच्या गरजा हांव पावन, जायत्या आत्मीय कार्यांनी एक जावन म्हजें जिवन हर एका दिसा हांव संतोशांची येता. एक दीस जायत एक ती कन बेजाराय म्हणली म्हजे कडेन आसना, फाल्यां कितें परवां कितें म्हणलें आसना. देवा तुंच पळय, फाल्यांचें तुका, आयची आज हर एक घडी तुजी. आनी हांवें हर एक घडये म्हणचें आसा, देवा तुवें दिल्लें जिवीत केदाळ वरेक तूं म्हाका दिताय, तेदाळ वरेक संपूर्ण तरान बऱ्या तरान हांव जियेतालो आनी तें जिवन बऱ्या तरान जियोंक म्हाका तूं फावो कर म्हूण हांव मागचें जावन आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू, आमची काळजां, आमची मनां आमी जेजूक दिवची. आमची काळजां, आमची मनां जेजूक आमी दिता आसतना
जेजू आमचे सगळीं काळजां मनां घेतालो, आमच्या काळजां मनांत आसले आटे विटे तो घेतालो. हे सगळें जेजूक आमी दिता आसतना जेजूचो आमकां आदार जातालो. आमकां कृपेन बर सोम्या, तुजी कृपा आमचेर घाल सोम्या, तुजो बरवोस आमकां दी सोम्या, तूं आमकां तीर मोग जाय सोम्या. म्हणलें गीत आमी गायता आसतना संपून तरान आमची आटे विटे, आमच्यो गरजो कितें सकडी आमकां जाय देवाक तुका दिन वचूंक जाय, तुज्या काळजाच्या कुंडा येता न्हू देवाक आर्गां दिवंक जाय, ते सगळें आमी दिवया. उबे रावया मगाच्यान. दुनिया आमचे हात मुखार धरया. देवान केल्या जायत्या बरेपणाक देवाक आर्गां दी. जायते फुडें आमी विचारता मातशें हय देवाक आर्गां दी नांव, देवाक दिन वचनाव, देवाचें बरेपण आमी वाखाणनाव. देवान आमकां इतलें बरें केलें, देवान जायतें दिलें म्हणून हांव आनीक कितलें दिल्यार म्हाका ना म्हाका ना म्हाका ना म्हणून आमी गाणां गाता. जेजू आमचे सांगात आसा, जेजू आमच्या मुखार आसा. आमची काळजां तुका दिता, तुजे कृपेचें गालबेसांव. ह्या सगळ्या भुरग्यांची काळजां तुका दिता सोम्या, तुज्या कृपेचें गालबेसांव. खर आमकां तुजे सारकी, खर आमकां तुजे सारकी म्हूण आमी मागता आसतना जेजूच्या बरीन जावंक, जेजू बरीन आमचे जिवान अपुरबायचें करूंक, माया मोगाचें करूंक, सक्तेचें करूंक. जेजूक आसलो तो अधिकार हर एका वस्तूचेर, हर एका मनशाचेर, हर एका वायट सक्तेचेर, हर एका पिडेचेर. ह्या वेळार तुज्या पिडेचेर जेजूक अधिकार आसा. तुजी पिडा कोण जावच्याक जेजू ह्या वेळार फरमायता. तो शताधिपती म्हणा लागलो, म्हाका कळीत आसा धन्या तुवें एक उतर सांगल्या पुरो आनी म्हजो साकर कोण जातालो. ह्या वेळार आमी म्हणया धन्या सोम्या तुवें एक उतर सांगल्यार बरो, तुजी एक दिश्ट बरो, तुजी एक आपटणी बरो, हांव कोण जातालो आनी हांव कोण जातली. ह्या वेळार आमची काळजां जेजूक उक्ती दवरया, आमचे दोनी हात उक्ते दवरया, आमची काळजां उक्ती दवरया, आमची मनां उक्ती दवरया, आमची मोत उक्ती दवरया. आमच्या कुडींत आसले गाय, आमच्या कुडींत आसली पिडा सांग बरो, ती पिडा आमच्या मोतीची सांग बरो, मोतीच्या आसामतोलन सांग बरो, तुज्या कुडींत सांग बरो, तुजे तकली तुका तकली पडापड, दोळे तुका दोळ्यांत तुका नेवची, दोळ्यांची दिश्ट उणी जाल्या, कान दुखो तान दुखो, गम इन्फेक्शन, तशेंच स्किन डिजीज कातीची पिडा, गोमट्यान स्पॉन्डलिटीस, मायग्रेन, वर्केनी, हेच प्रमाणे तुज्या काळजांत एकादारचे धडधडे. ह्या दिसांनी जायत्या जाणांक एकादारचे खंत, एंग्जायटी आनी एकादारचे काळजाचे धडधडे आयिल्ले देखून जायते जाणां डिप्रेशनाक वचून आसात. ह्या वेळार जेजू ह्या भुरग्यांचे सगळी मोत, ह्या भुरग्यांचे काळीज, ह्या भुरग्यांचे मन तूं जाणाय, ते बऱ्या तरान सांबाळ, तांचे समतोलन ताणें सांबाळचे खातीर तांकां जाय जाय करपा दी. ह्या वेळार तुमच्या कुडींत आसली हेर पिडा, पोट दुखो, पोट सापणी, नाका जाल्यार पितीचपणां कितें कितें जालां कोणा म्हण चिंतलें तशें जालें, नाका जालें वायट चिंता पळय जेजूक दियात. तुजी किडनी प्रॉब्लेम, लिवर प्रॉब्लेम, अल्सर प्रॉब्लेम, गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम, तुज्या काळजांत एकादारचे कोंगचे, काळजांत एकादारचे दूख, तुजे आस्मा, विझिंग, ब्रॉन्कायटीस, थायरॉयड, व्हेरिकोज वेन्स, त्याच प्रमाणे तुज्या पेंगटाची दूख, फाटीची दूख, भुजांची दूख, हाताची बोटां दूख, हाताच्या गांठीची दूख, पायाच्या गांठीची दूख, हाताच्या पोंदा एकदाराची उलोप, तुज्या सगळ्या कुडींत नाका जाल्यार सिस्ट, नाका जाल्यार फायब्रॉइड्स, असले कितें आसा जाल्यार माग जेजू कडेन सांग. जेजूक जेजू म्हाका ह्या पिड्यांतले गुण कर, जेजू म्हाका हे तेंचे सावनले निवार, जेजू म्हजे थंय आसले दूख उणी कर, जेजू म्हज्या सगळ्या कुडींत तुजे आमली रगत देवो दी, जेजू तुजे सगळ्या आमली रगताचो शिवर म्हज्या तकलेत म्हज्या पांयाच्या तळव्या पर्यंत देवो दी, हर एका शिरांनी देवो दी, म्हज्या मांसांत, म्हज्या कातींत, म्हज्या मोतींत, म्हज्या हाडांत, म्हज्या कुडींत तुजे ते रगत देवोन सोम्या. ह्या वेळा आमची काळजां, आमचे जिवीत, आमची कूड, आमची जिणी सगळी तुका आमी दिता. गावया तें गीत आमची काळजां तुका दिता, तुज्या कृपेचें गालबेसांव. ओ जेजू कर आमकां तुजे सारके. आमची काळजां तुका दिता,
तुझे कृपेचे गालबेसाव आमची काळजा तुका दिता तुझे कृपेचे गालबेसाव ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू कर आमकां तुझे सारके ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू कर आमकां तुझे सारके अमृत आमच्या जिविताचो तारक तो आमच्या आत्म्याचो अमृत आमच्या जिविताचो तारक तो आमच्या आत्म्याचो ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू कर आमकां तुझे सारके ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू कर आमकां तुझे सारके जेजू तू आमचो परवसो तू जावन आसाय मोग आमचो जेजू तू जावन आसाय परवसो तू जावन आसाय मोग आमचो ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू कर आमकां तुझे सारके ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू कर आमकां तुझे सारके जेजू तू आमचो मोग जिवो तुजो मोग मेतवे नासलोलो जेजू तू आमचो मोग जिवो तुजो मोग मेतवे नासलोलो ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू कर आमकां तुझे सारके ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू ओ जेजू कर आमकां तुझे सारके सगळे आमचे हात आमच्या काळजा दवरुया एक घडीवर जेजूचेर आमचे दीस सरुया पळया जेजूक पळयात तुझ्या काळजाचे बगना तुझ्या काळजाचे धडधडे तुझ्या काळजांत असले ते जडाय तुझ्या मतींत असले जडाय सगळी जेजूक दी फाल्यांच्या दिसा फिजिकल हिलिंग कुडीची पिडा गुण जावची आराधनाक सगळे तयाराय कर आजच त्या आवडत्या जिवनांत तुझी येत असताना तोच जेजू त्याचे दिश्ट तुझ्यावर घालता तोच जेजू त्याच्या उतरान तुका गुण करता तोच जेजू तुका आपडता त्याचे एक उतर पुरो तो म्हणा लागलो शताधिपती तुझे एक उतर पुरो सोम्या त्यांनी तुझे एक उतर पुरो म्हणजे काळीज संपूर्ण तरानं हळू जावच्याक म्हणजे मोत हळू जावच्याक म्हणजे ते असले नाका जाल्ले सगळे अणवे म्हण खांड उडोवच्याक म्हणजे ते आसले ते सगळे पातकाचो बरो हांवें संपूर्ण तरा खांड उडोवच्याक जेजू म्हाका जाय जाली कृपा दी कृपेन बर म्हाका तुझ्या वर्त्या बेसावांनी बर तुझ्या बेसावांनी नेटय सोम्या सगळे म्हज्या काळजाक सगळे म्हज्या कुडीच्या शिरांक तुझ्या आमाली रगत देवोन सम्या देवोनी हेच वेळा देवोनी चड आनी चड सदांच तुझ्या मोगान म्हाका बरं त्याच मोगान म्हाका एक करूं
त्या मोगांत तुझी कृपा म्हाका मेळो तुझी कृपा तूच म्हाका जाय सोम्या आनी सदांच म्हाका तुज्या विणें दुसरें कितेंच नाका हांव जावं ह्या रातीर उपरांत घरा वता आसतना म्हजे काळीज म्हजी मत सगळी हळू कर सोम्या एकामेका कडेन कसोय राग आसा तर परत हांवें तांचे कडेन उलोवचे खातीर एकामेकाक सगळे लढाई झुज दुस्मान काय नाका जाल्यार द्वेश मांडून आसा तर स्वार्थ म्हणजे ते हांकार आतां करचे ओडण्यो नाका जाल्यार लैंगीक कडेन देवसारचे नाटण्यो त्याच प्रमाणे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो म्हणजे ते आसा तर हे सगळे कांडोड्यो म्हाका कर म्हणजे ते असले वायट सवयो वायट चाली सांग बरो सरो सांग बरो बेडी सिगरेट सांग बरो जुगारी सांग बरो माडका सांग बरो ते कॅसिनो सांग बरो ते लैंगीक बोलावण्याचे हे चित्रण म्हज्या कुडींत नाका जाल्यार हाडटा तर लैंगीक कडेन जेवण सार हंकारी जेवण सार लाडांनी खावकी जेवण सार वरपसाचो जेवण सार म्हणजे ते आसा तर तो सगळं खांड नव्यान म्हाका रुपीत करूंक सोम्या म्हाका तुज्या वर्त्या कृपेन बरो हेच तुजे आशिर्वाद म्हाका दी म्हणून आमी निंबेर पडया सर्वेस्परा सोम्याची जेजूची आशिर्वाद घेवंक आयती जावया Sacramenta Sasangama Guruya Gurvilatya Rupa Bodna Novyo iti Adarya Sulvon Vechas Krishna Bhavatace Baldivya Zse Baba Zse Puta Ullasani Stutiza Pudvi Maima Sasna Sasna Eka Sthalyan Irsita Tuka dogancha spirita Samasami na varta Amen देवा विचे सक्रमेंत काल तुझ्या कस्टमरना सोगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या वर्त्या मोगान तुवें आमकां आपयलाय आनी आमचे ते सर्व वजें आनी सर पातकाचो बरो संपूर्ण तारा निवृत्त जगती तुज्या कृपेन आमकां बर चड आनी चड मापान आमकां तो माक आनी पस सदांच वर्त्या जिवनाक आमकां पावय जो जेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना उबी रावया आमच्या हातोबारया अर्गान तुका सोमया जेजू उगळप तुका सोमया जेजू म्हटल्यान स्तुती तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू सदैव जावं सोमयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोमयाचें नांव म्हटल्यान सदैव जावं सोमयाचें नांव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सोमयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोमयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमी आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमी सदैव जावं सोमयाचें नांव आता आणि सदा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 Hallelujah. मगळ बाबडीनो आतां उंडो आमी आशिर्वादीत करतले ताचे फुडें मोगच्या बाबेणीनो पल्यान रेतीर दुसरो दीस 9 वरांक आमकां आराम जातली
पयलें एक मटव्यान शिकण आसतली, ताचे उपरांत फाल्यां कुडीची पिडा गूण करचें आराधन हांगा आसतलें फिजिकल हिलींग ताका म्हणटा हांव. ताचे उपरांत मिसाच्या बलिदानांत 12 वरांक रेतेर समतली. परवांच्या दिसा परत आमी भितरले गायी गूण करचे, धुवन करचें आराधन हांगा आसतलें. मगाचे न्हू चड आनी चड व्हड संख्यान तुमी येयात. पिडेस्तांक तांकां हांगा हाडात. हे जुत्ता देवाचे वर्ते पुनशेत त्याचं संदाच्या वर्त्या विनवणेन जेजूच्या वर्त्या आशिर्वादान जेवच्या बरेपणान जायत्या जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक फाल्यांच्या दिसा चड आनी चड मापा व्हड्या संख्यान तुमकां येवंक हांव उलो दितां. समयाचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापायच्या दिसा पासो तुका आमी अर्गां दिता. ह्या पुंतळाक येवन मिसाचें बलिदान भेटो नवे नातनी सक्रामेंताच्या आराधन वांटिली जावन रेतिरेच्या त्या देण्या मुखांतर देवाची उतर आयकूंक फावो केल्ल्या पासोत अर्गां दिता. ह्या सांजुदा समर्पिल्ल्या पुंतळा पासोत अर्गां दिता आसतना ह्या पुंतळास सर्गीच्या राजाचे तुज्या पुता जेजूचे कृपेची आशिर्वादा निरंतर आमचेर वळशी करूंक फावो केल्ल्या पासोत तुका आमी अर्गां दिता. हे संदर्भार हांगासर आमा समेत तांची भूक मोहच्या ह्या उंड्याचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वाडावळीक तशेंच मतेच्या समाधानेक उपकारचो उंडो आमी करताना आत्मीक जिविताच्या उंड्या खातीर निरंतर आमी वावरिशें कर म्हूण आमी मागता. जोची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. एक घडी बरोबर बसया, एकच मिनटां. मग अशा भावना भयणीनो व्हड्या संख्यान तुमी ह्या रितीन वांटिले जाल्यात. कोणूच तुमी खंयच वचोना, सगळीं तुमी रितीरेंत वांटिले जाल्यात. तुमकां हांव शाबासकी पाठयतां, अभिनंदन पाठयतां, देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या तर्फेन तुमकां ताळयो. आनी 2 दिसांची रितीर आसा तुमच्या खातीर ही रितीर करची. देखून व्हडा संख्यान येया. आज तुमी आयिल्लीं सुख नासतना फाल्यां येया. फाल्यां येताना सांगात हांगा पण हाडा तुमच्या भुरग्यांक प्रते रितीन. भुरग्यांक आतां तुमी भुरगीं मस्त आसात. फाल्यांच्या दिसा सर्व भुरग्यां खातीर विशेश मागणी आमी हांगासर करता. देखून सगळ्या भुरग्यांनी फाल्यां तुमी हाडूंक आसा. भुरग्यांक रजा आसा खंत ना. देखून भुरग्यांक तुमी हांगासर हाडूंक आसा. पुरवाच्या दिसा युवा जाणां खातीर हांव मागता. युवा जाणां तुमच्या पुतांक दुवांक कोणाक काम मेळोना, कोणाक सेरिगेची सोदनेर आसात, तांकां हांगा गरज आसा. सगळ्यां खातीर आमी मागतले. परवा युवा जाणां खातीर परवां आनी फाल्यां भुरग्यां खातीर आनी तशेंच पुरवाच्या दिसा पिडेस्त खातीर पिडेस्तां खातीर आमी मागता. हे संदर्भार तुमी व्हडा संख्यान रितीर येवचें, आत्मी बरें पणजून घेवचें. देवाचो आदार ना जाल्यार आमी कांयच करूं शकना. हें आमी फाटल्या 2 वर्सां कोरोनाच्या पिडेच्या काळार आमी समजल्या. देखून तुमी व्हडा संख्येन येया, रितीरेन वांटिली जाया, आत्मी बरें पणजून घेया म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी फाल्यांच्या दिसा सकाळीं 9 वरार सांगात जमया. 9 ते 12 वरां पर्यंत 3 वरां सोम्या खातीर आमी समर्पण दिवया. आतां उबी रावन निमाणें गीत गावन आमी रितीर अखेर करची. तुमी रितीर निमाणें गीत जावन मोगाळपुत्रा सवय म्हळ्या उपरांत फाटीं येतना हातींसर उंडो तुमी स्विकार करचो. उंडो तुमी घेवन येवचे. सम्यक दिन वासुया तो बरो, सम्यक दिन वासुया तो बरो, सम्यक दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिताचो बरो. दिन वाचतलो सम्यक सर्वै काळी, वखणटलो महिमा संसाकाळी. रस्नातो सर्वांनी या संसारी, रायामा सर्वांचो सदाकाळी. सम्यक दिन वाचुया तो बरो, सम्यक दिन वाचुया तो बरो, सम्यक दिन वाचुया तो बरो. मोगा परिमिताचो बरो, मोगाळपुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वाद आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे दुवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.